एक काणी मोतीन घेऊन बरोवपी तियात्र बरोयता बोरे माडा वोडीन घालून आपली तोकली जोरोयता तो तियात्र माचे राडू आपलो घाम तो वारोयता तियात्र बरोवन कोबार जातो वाचून दाखोवंक दिसता रायता फावो त्या कलाकाराक घेवन बरोवपी बसता एका दिसा पार्टीचो बूक हातीन घेवन काणी सांगता एक्टर एक्ट्रेसाक हिस्टोर सारकी समजोन घेवन एक उतर लायतात कोसाक पार्टीची एक कॉपी दिवन उपरांत आपयता प्रॅक्टिसाक आता विश्वास व्यवस्थित सगळे वाचून दाखवूया तो तिथे क्लास डिस्कस करूया बस जाते कोण चितनाच्या बारान आसता तियात्र बरोयनार डायरेक्टर बाबडो सारकोच घुस्पोता एसायक लिटपा वोत एक्टर डायरेक्टर कलाकाराक सांगता बोर घेवन पार्ट डेकोर कोर तियात्र बरो जावंक पावता सगळ्यांनी बरें काम करीत कलाकार पार्ट डेकोर कोत्ता आदले भाशेन आतां प्रॉम्प्टींग डायरेक्टर पार्टिस्ताक सांगता कशें करूंक जाय तें एक्टींग मातशें कूच दर्जो हाडटा बरें घालून तें सेडींग तशेंच लोकांक दिपकायता बरें करून तें लायटींग आम्ही दोघांनी मीच मोग केला आम्ही मोगान जेतात आणि मोग केली जाल्यार पासून मोगाचा विरूद्ध म्हणचे हांव तुका घेवन गुजराताक वतलो ना उदुकलून हांवें जायते फावट पयला 2 पिलार कुटूंब वताचे आयज पयलेच फावट पयता 3 कोणी कुटूंब वताचे आनी तुवें तुजी सायज पयल्या तुझी ओळी म्हणून कशी दिसता ओळी म्हाका बरें संतोष तो पळयो म्हाका म्हजी माय बरें दिसता तेच पळोवन आनी कितले पर्सपेक्ट एक काताराची सोल्फा बँड लिडर येवन काडटा मुजगेक वोटान वाजोवन तियात्राक सोबाय हाडटा लोकांचे नोदरेक तियात्राडू प्रोड्युसर पयशे मोडटा एका तियात्राचो पेज तो सगळ्यांचेरूय पडटा बरोवपी तियात्र बरोयतना सारकी पोत्ता ती माडावो तियात्र तयार जावंक त्रास काडटा पूण थोडे वावरो कोत्तात निर्फोर
एका चेडवाच्या रुपाक अदीक रंग येतलो जाल्यार ते बरे कपडे न्हेसल्यारूच पुरो न्हय पूण ताच्या हातान गळ्यान आनी कानान आसूंक जाय तेच परी एक काजारी बायलेच्या जिवितान अदीक रंग येता जेन्ना तिचे साक्रमेंताचो गोरकार तिचे सांगाताक आसता तेन्ना दोनया हांव तुजेर शीण करिना तुवें म्हजो सांगात वेलो देखून पूण हांव तुका आर्गां दितां तुवें म्हाका 2 पूत आनी 1 धूव दिल्या देखून म्हज्या घोवाच्या मरणा उपरांत हांवें कसलेंच दूख दाखयनासतना ह्या म्हज्या भुरग्यांक हांवें ल्हानांतली व्हड केली एकलो म्हजो पूत इंजिनियरींग करता दुसरो आसा तो म्हज्या माथ्या वयलें वजें लोक करच्या पासून गालफाक वचोंक सोदता दोनया तूंच ताका आदार दी तूं ताच्या आदाराक पाव ताका निराशी करिना काय दोनया आमी तुजेरूच पातयेवन रावता एक्सक्यूज मी हें घर जर्जीचें न्हय वय बाबा पूण हांव तुका वळखोंक ना तूं कोण आंटी तूं घडये म्हाका वखना जायत पूण हांव तुमकां वखतां तुज्या पुतान जॉर्जीन दुबय वेचे खातीर इंटरव्यू दिल्लो न्हय वय रे बाबा तो पास जालो न्हय पळय तो पास जाला पूण तो दुबय वेतलो जाल्यार ताणें 1.5 लाख रुपया भरूंक जाय म्हणून आमच्या ऑफिसांत सांगलां सायबा बोगूस 1.5 लाख रुपया इतले दुडू कित्याक रे बाबा फाटी त्या कात्रिनाचो चेडो 50,000 रुपया दिवन गालफान गेला आनी म्हज्या चेड्याक इतले दुडू कित्याक तर ते हांव नको सद्याक हांवें 1.5 लाख रुपया भरून तुज्या पुता बरोबर दुबय वेतना जाणा आंटी ते कातारीन आंटी तो चेडो पळय गेला न्हय तो ड्रायव्हिंगाक गेला ताका इंडियेचे कितले पगार आसतले 7 वा 8,000 पूण तुज्या पुताक आनी म्हाका इंडियेचे 50,000 तरी पगार मेळटले कित्याक आमी बरे शिकल्यात आमी कंप्युटर केला त्या भायर आमी नांवच ते कंपनीन कामाक येतात 50,000 पगार तुमकां पूण बाबा ते दुडू मेवता म्हणून सर बरो वगत आसा न्हय आतां सद्याक आमच्या लागीं घडना रे बाबा ये दुडू ते काम जालें म्हणटच दिल्यार जायना ते हांव नको आंटी पूण हांव इतलेंच जाणा कितें तें जरी तर तुमच्या लागीं घडना जाल्यार 1.5 लाख रुपया भरून आंटी थंयसर आनीकूय भुरगे आसात ते 2 लाख रुपया पासून भरून वचूंक सोदतात एनिवे आंटी तूं तुज्या पुताक सांग हांव आयलोलो म्हणून आनी ताका हेंवूय सांग फाल्यां आमच्या ऑफिसान ताका आपयला म्हणून बरें हांव येता बरें बाबा देव बरें कर दोनया ह्या वेळार तूंच आमच्या आदाराक पाव दोनया आमकां तुजो आदार दी एलिजा देव तुका आदार दिता म्हळ्यार जाय तो वेळ आसा सद्याक तुजे कांयतान आदाराक पावून चल्लो तूं आनी आमकां कितें आदार दितलो तुवें आदार दिलो जाल्यार फकत त्या बार वाल्या एलिजा हांव बेपतो म्हणून म्हजो सुमार करिना काय म्हज्यानी खंय तो सरकार पासून उडोवंक जाता इतली पदवी आसा म्हाका पळय ह्या वेळार आमकां तुज्या आदाराची गरज आसा जाणाव आमी अडचण्याक सांपडलेली आसा तूं आमकां आतां आदार दी तुज्या पुताक जॉर्जाक दुबय धाडूंक 1.5 लाखाची गरज आसा न्हय वय पूण हें तुका कशें गमलें कांयतान म्हजें नांव वेर ना म्हजो गांव फकत दूधची रिपेता जी खबर कांयतानाक आसता ही खबर हेराल्ड नवीन पेपराक वाचून आसा पळय कायतान ह्या वेळार तुज्यान म्हज्या पुताक कसलो आदार दिवंक जाता तो सांग ह्या वेळार आमी चड अडचण्यांक सांपडलेली आसा एलिसा हे वेळार तुका म्हज्या आदाराची गरज ना हे वेळार तूं तुकाच आदार करतली हांव म्हाका आदार करतली कशें एलिसा आंडीर आसा चेडो आनीक सोदता सगळो वाडू असली गत तुजी जाली हांव सोजमोंक ना तूं कितें उलोवंक सोदता आगो. सारकें सांग तुजी तकली कित्याक उजार करिना हा इतली तुज्या लागीं जमीन आसता तुवें लोकां लागीं चुरान दुडू घेतलेले बगर तूं तुजी थोडी जमीन विकून तुज्या पुताक जॉर्जाक दुबय कित्याक धाडिना कायतान हें तुजें सारकें तूं कितें उलयता पळय तें पूण इतले बेगीन म्हजी जमीन कोण विकतो घेतलो आनी इतले बेगीन म्हाका दुडू कोण दितलो एलिजा हांव आसतना तुवें भियेवपाची कसलीच गरज ना दुसऱ्याक आदार दिवप दुसऱ्याच्या आदाराक पावप हांव म्हजो धोळ म्हणून समजता. दुसऱ्यानी बाय आमदार राव जय राधे कृष्ण वो कोण गांवान गुजराताचो ताचें नांव म्हाका कळना रेल्वे स्टेशनार म्हाका मेवला तो गुजराती बाय म्हणटा तेका हांव तो तयार आसा तूं विकता दिल्ली जमीन तो विकती घेवन सही बोला ना भाई एकदम बराबर છે તને તો ઠીક બોલા ભાયા મને તો જમીન જોવે બેના તમે કેટલા પૈસા જોવે એટલા હું આપું
मायाची ओटोली चोळा बिरांतीची कुडी कांपेरो सुटलो फादर खबर तुमची आयकोन सकाळची 16 वाजलेली घरान तुझ्या असली न्हिदलेली कोणाचेर खबर आयकोतोच घुसपले तांचे मन खबरी खोरियो जायत पोट दोळ्यांतल्यान दुखाचो देंवलो लूट तरूय म्हणो फोन आमकां कोणें पूण केला जाय चुकोन सोत म्हणून घुमतोता वयर ओडली काळजाक तिच्या दूख जाली ओडली पाद्री पूत म्हजो गोपांतलो गेलो म्हूण उडोन वारका गांवांत जल्मलो थंय तिस्कोल शिंकलो काल तो रावलो सालिगांव सिमिनारीन केलो आसतना जिवीत पाद्री पोणाचे आगोडायेचे चोड मोलाचे वडील पाद्रीचे आयको तूं खाला घालून मान 6 वर्सां पासून शिकलो खुंयच ना चुकलो काळजा जिकलो 27 वर्सां जेजूच्या मोड्यान वावर करून घेतलें दान पाद्री पोतरांकार आनी तियात्री माद्री लोकूय करूंक निमणो वीस रेस्पेत आनीक मान फादर फ्रेडी दिलो तुका समाधान इकरा कोंकानी बूक पत्रकारूय जावंक तुजें सूख तियात्राचो मोगी आसलो जायते तियात्रां कोयले क्रियो किंग तुका बरें मागता फादर तुजे उपकार आठयता पयलेच फावट तियात्रांत तांकां तुवें घालपाक पावयले 6 वर्सां इगोर्जेन सिरी दाव तुयतान बांबोली मारून दाव येदी व्हडली इगोज बांदून आमचे आवडे बागोयले न्यू एज प्रिंटींग प्रेस तुवें बांदलें डायोसेसांक दिवंक चिंतलें प्लॅन आपलो असो आसा म्हूण सगले पाद्रींक जागोयले फ्रँकी तुज्या मोगाचो आपूर बायेचो मोंगो सिद्धमचो मोन्नान तुमकां गीर आसले वायटो येवून लाय एलिस पंडीत कोंकणीचो पुत्से रावलीचो सोतोच सैनीक गोंयचो 2 वर्सां जेलीन रावलो आपल्या आंगार घेवन मार मानाक तुमच्या तिगांच्या लोकांन गांवच्या सिरी धांवच्या उगोडीन आसतना रावले एकूय पोस रानींग बार म्हणो फादरान जायतें केलां पूण तें आयज सगलें रितें जालां उलासांनी रडो फादर तुका सगलें शिजोवन काड एडिटर मासीक गुलाबाचो गोंयचो आवाज कोंकणी पोतराचो गोडये भितर ना जालो तूं आनीक पोतून मेवचो ना फूट गोंयकारा काणये जेलो बरोवपी आमकां उणें जालो वावर तुवें केला तो कोणाच्यान विसरोंक जावचो ना बरो गोळी आमकां ना जालो
देवान तुका आपणाशी व्हेलो कितले मागणे केल्यात फादर आणि पोतन येवतना मातयेक तुज्या ओजारांनी लोक माद्रीचो करूंक नासलो हिशोब तेनशी पाद्री तीक बिशोप आनी हांव पळोवंक पावचो ना तियात तुवें पळयले थोडे बुरयले थोकाक दाखयले तियात रिश्तांक गुलाब हे वड्डिले सातिस्फासान एकट्यानी गोडलोलो त्रियो मुडलोलो आबरू जोडलोलो मास्टर प्लॅन त्रियो म्हणून कॅसेटीर दवरले ना कोणूय पूण फुडें सरोन खोशेन बरोन घेवन धरोन गुलाबांनी गोंयचो आवाज जिवो दवरूंक मागता फादर फ्रेडी फेलिशो कार्दोस फ्रँकी निमणे तिगांयचें घेवन नांव सगळ्यांच्या नांवान मागता सासणाची शांती फावो जावं अरे तुझी माय तुझी माय खुशी खुशी जाता उलो मातूच माय मोन उतरां काल चलतीनी तुका मान दितीनी तुमकां वाट कोची ना मातू उनिये मोजी तू या घराची सून मोगाचो गो तुजो उदकान पालोय उजो सदांच बरे दाखय तुझे गूण नशिबान मनशाक वाट बरें जाता मोगाक आमच्या काडूंक जावचो नाता मनशाक व्हड दुवें जावूं आसा दुबा देखून सांगता घरांत सदांच कालती राव नशिबान मनशाक वाट बरें जाता मोगाक आमच्या काडूंक जावचो नाता मनशाक व्हड दुवें जावूं आसा दुबा देखून सांगता घरांत सदांच कालती राव मुन्नी आसा जो कोण देवाचेर विश्वास दवरून जियेता ताका देव केन्नाच सांडिना हांवें विश्वासान देवा लागीं मागले आनी देवान म्हाका सगळें दिलें देखून हांव तुमकांय सांगता तुमी तुमचो पावल फुडें काडी नाका देवाचें नांव घेतल्या बगोन माय देवाचेच कित्याक आमी तुज्या उतरा भायर आमचे पावल बसून उठूंक तयार ना कारण तूच जाण आसा आमच्या सुखाची बाय माय हांव देवा खारंगा दिता ताणें आमकां तुजी असली माय फावो केली देखून वय माय तुजी असली माय फाव जावं फकत म्हज्या गोरकाराकूच व्हडलें बाग पूण असोच म्हणटा त्याहून व्हडलें बाग म्हाका फाव म्हणून कारण म्हाका म्हजी माय फाव म्हजी फामील कोणूच ना हें जाणा जावनूय तुवें म्हाका तुजी सून म्हणून स्विकार केली त्या भायर तुजी वाडलेली भूक घालत आसतना हांव तुजी उपकारी माय ए उनी फकत मायतोच उपकार आठोवपाची गो मागीर इलो उपकार मोजोय वाटो तुजो कित्याक अरे म्हाका जाय जाल्यार म्हज्या तुमचे काजार दुखलूच फाटी व्हरूंक जाय कशें पूण हांवें तशें करूं कित्याक तें म्हज्या भावाचें सूख तेच जावन आसा म्हजें सूख होय म्हजी भयणी रोमा तुवें भियोवपाची कसलीच गरज ना आमी तुजे दोगूय भाव तुज्या काजार व्हडल्या गोणगोणान करतले कारण तूं जाण आसा आमची एकटी साकुरबाईची भयण देखून आयकला न्हय काजराचो गोणगोण काजर जाता तेन्ना कोचो सद्याक आमच्या घरान गोणगोण येवचो आसा ताची तयारी आमच्या घरान गोणगोण होय माय कसलो माय म्हाका दिसता हांवें तुका डॉक्टरागेर व्हेले चड बरी म्हाका डॉक्टराक म्हाका कितें जालां हांव बरी आसा उगडास सुरोना देखून उगडास कसलो मोठी मोगाची माय आय तुजो मोगाचो पुजोय दुबयतात घरा पावता ओ माय गॉड हांव साबून विसरलो माय ताणें म्हाका फोन केलोलो ताका व्हरोंक एअरपोर्टार ये म्हणून आगे मुगे माय आता म्हजो पूत घरा कसो येतलो माय त्या पसतेन भिवपाची गरज ना एअरपोर्टार जाय तो टॅक्सी आसा तो टॅक्सी करून घरा येतलो माय हांव ताका हाडूंक एअरपोर्टार वेला तूं येताय अरे वय रे बाबा चल बेगीन आनी हांवूय येताचे तूं येताय आनी सायना तूं तुम्ही वसात
त्या म्हणून सगळ्या साफसफाई करता बरें, बरें, ओके. बरें, चल. बेगीन बेगीन वचत. म्हजो धीर येता आपली उनी म्हणून तो म्हाका पयलीच फाटी पळयतलो देखून घरात सगळे सारखे जावंक जाय माय कोण माय? I'm sorry. कोणाची माय? Sally. हांव तुका तुजी माय दिसता वय I'm sorry. I कितली said no. जाणटी हांव? I said I'm sorry. पूण म्हाका एक सांग, हे घर कोणाचे? ते घर म्हजें. तुशी? Then I'm absolutely sorry. खरेंच म्हजी चूक जाली. म्हाका दिसता चुकून तुमच्या घरात पावलो म्हणून. I'm sorry. बाबा माय? अरे बाबा तू आयलो बाबा तू आयलो रे बाबा माय, कशी आसा? हा, असं करून रे बाबा. बाबा, कशी आसा? माय brother. Hey brother, Hi. you look smart, huh? म्हाका एक सांग, कितें सांग ही आंटी कोण रे? हा नको, तू नको. माय ही आंटी कोण उगीरा बाबा माय? ती आंटी न्हय ती तुजी वणी कितें? त्याची बाय मोशी ओली ब्रदर एक सांग जॉर्ज तुझी वणी पळोवन कशी दिसता सांग ए मातशें फाट कर पळोवया. ओके जॅक. कितें ओके जॅक अरे बाबा, तुजी बायल म्हाका बरी दिसन कसलो फायदो? तुजी बायल ती तुजी बायल. तुझी फकाणां करपाची सोय केन्नाच वेचिना आख्ख्या गांवार बोबाव जाला म्हजे सुनेक लागतेली सून ना म्हणून ह्या गांवान आनी तुकाच बरें दिसोंक ना हांवूच नको तुका कोण बरें दिसता पळय तें म्हाका हय. म्हाका म्हजी माय बरी दिसता. म्हाका म्हजी भयण बरी दिसता. आनीक आणि तुका कोण बरें दिसता म्हज्या डेरा म्हज्या चळा मोगाची उनी. पुरो पयलीं तुवें म्हाका माय म्हटली उपरांत तुवें म्हाका आंटी म्हटली ओ, आनी रे. आतां मोजके मारताय म्हणे हांवें तुजी बेश्टीच वकाडा केल्ली कारण कारण वणयेक खंय सरात मोग आपल्या देराचो आनी देराक खंय सरात मोग आपल्या वणयेचो अशें न्हय यू आर रायट ब्रदर. सांबाळा शायना म्हाका त्रासान घालशी हांव पाशिरान म्हजो जीव दितलो ए ब्रदर, नाके आर यू सिरियस विथ दिस? 50-50 आपण म्हाका एक सांग, कितें? ताका आनीक भयण बा आसा रे? ना रे बाबा ते एकटेच माय पाय पासून ना मेली सो सॅड. दॅट मीन्स टोटली बॅड लक ए ब्रदर कितें जालें? म्हाका एक सांग कितें? तू बरेच दुबयतात 2 वर्सांनी आयला न्हय अशें तूं कित्याक म्हणटा? तू दुबय कितें बेकार आसलो कितें अशें तूं कित्याक म्हणटा काढून चल्ला? कित्याक म्हणटा आरे तुवें येतना लागीच कांयच हाडूंक ना हो म्हणून आय सी. माय डियर सिस्टर, लागेजीक लागून तुवें भियेवपाची कसलीच गरज ना. हांवें म्हजी लागीं सगळो कार्गो केला What? आनी 4 ते 5 साल मेवतली. हॅपी नाव. व्हेरी हॅपी आंटी अरे कोण बाबा यो अश्विन यो यो, यो कोण आयला घरा सगळं गोंड गोंड चल्ला कोण आयला सांग हो पळय बाबा हो म्हजो पूज्य तो आयजूच दुबयसून आयला हाय. हाय आमी अश्विन तुमचो शेजारी बरो आसा की ना एकदम बरो. बाबा चल तू थकोन आयला आसतलो खरेंच बाय, मातसो खूब सुशेग थकला. जा हांव तुका च्या पासून चल ये बेकार म्हाका कितें हाडला खूब न्हय आयला हो रे. जाल्यार करूं आता. नाका नाका आमी घेवता. चल बाय ये बाबा, ये बॅग उचल, उचल, उचल. अरे प्लीज सोड न्हय. ना अरे बाबा ताणें म्हाका पयलीं आगो जालें. आमी दोगांय मोगां आसा कितलो तीन जालो एक दीस तूं म्हाका उलोवंक मेवना प्लीज आयज म्हजो भाव आयलो ना 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 कोणू येवं ना हांव तुका सोडटा म्हाका उलोवंक मेवना फाल्यां मेवता हांव की फाल्यां मेवता. तुम्हाला पळय उगाच कर फाल्यां मेवता. તમે ક્યાં છે? હા, તમે અહીંયા છે. અહીંયા શું કરું? શું કરું છે અહીંયા? શું થાય પપ્પા શું દિમાગ ગરમ કરે હા પપ્પા कित्याक मा तूं चावता कितली बरी मनशां ती ताणें आमकां राव कासरा पासनीला आपल्या भाटांत हा तूं कित्याक मा चावता अरे वाह, उल्टा चोर कोतवाल ना डाके. हाँ, अरे तारा दिमाग में कंकर छे कंकर. मारे दिमाग में तो ज्वालामुखी फटे. मारा बेटा मारे से कोकणी में बात करे छा. अरे मारा नाम भी हीरूबाई पटेल छे. मने भी कोकणी आवे. आश्रो दिला. कोण सांगता आश्रो दिला म्हणून? अरे 3 लाख रुपया देऊन ही जमीन घेतली आणि 10 लाख रुपया देऊन हो बंगलो बांधला. आम्ही त्यांका सलाम करतो नाही, तेणी आमका सलाम करून जाय. दुसरे पावटी त्यांच्याकडे उलवू नका. हा, पापा मारे सब कुछ मालूम छे अरे तू समझे इतना मस्त हार्डवेयर ना धंधा छे. अरे ठंडे में रक्षा. हा. बाबा माय तुझी वियास कशी गेली रे बाबा एकदम बरी गेली माय. होय पळय बाबा म्हजे सवयी चूक घडल्या चूक? होय आनी कसली माय? जाणाय बाबा वाडलेली तू घरान आसतना हांवें पुता काजार करून व्हडली चूक आदारली देखून ही चूक परत घडना जावं हांवें चिंतलां हांव तेंच चिंतालो. ही दिवळी चूक म्हज्या माय ते कशी घडली काय म्हणून.
देखून बाबा तू दुबई परत वेचे आधी आम्ही आमच्या रोमात कासार करूया. पूण माय हांव परत दुबय वेचचो ना. परत दुबई वेचो ना ना माय, कित्याक कित्याक हांव सर्वीस सोडून आयला. कितें 1999 हांव कुवेट गेलो तो आयज 5 वर्सांनी हांव गोंय पावला. पूण म्हाका आजून दिसलो ना की हांव गोंय पावलें म्हणून. कित्या एअरपोर्टाचे भितू ऑफिसर आहाय ते वयले आनी भायले टॅक्सी ड्रायव्हर आहाय ते वयले आनी सामान उबारपाक कुल्ली आहाय ते तेचे वयले. फकत कोण एकलोच येल्लो पेटाचो मोटरसायकल घेवन आसलो तेणे म्हाका वळखिलो आनी जाप केली मिगेल म्हणून. तेतून म्हाका कळ्ळें हांव गोंय पावलो म्हणून. Yo, Monica, yo, सांग पहिलं, आमचं तुम्ही येतो ना, आमचं तुम्ही येतो ना, येता चिठी धावता, तू किती सांग रे, आम इथलं हा म्हणून, तुम्ही येतो ना. साईबाबू घोष हांव गोंय पावलो चुकोन पाकिस्ताना पावलो. हांव पयलीं पावट चोयता एक चेड्या हातांतून उडीता ते आनी हो तो चेडो बायजू मरेचो चेडो मार खाता. कातूचो, उडोयचो कातूचो. साईबाबू घोष हे कितें कातोयताय काय? एक्सक्यूज मी कित जाला? तेगे कितें कातोता? What? तू किती सांगले? तो कितें चिडचिडून धांवता? हिंगा रावतो. आलो जाल्यार सात मातले तो. जाण रे, म्हाक पुरू थावपा सारको पूस. होय? म्हाक जीव पाण्याचेले कोता येता. पुरा फ्रूट म्हणटा म्हाक जायो. होय? तेक लागून फोमेता वचोन चिकू, पपायो, आंबे, बेरांगार फळांनी रोयले. अरे आज कितका म्हणटा ते बरो फ्रूट जालो हा. अरे ह्यो कयांनी म्हाक कळ हामिली तू चेडो आमगे दुर्गाऊ लायला आनी मुरे मुगे फ्रूट पिकलाय का चिडचिडून चोयता. आनी कोण रे थिंगा आमले फेर माता. एक खाचाय सुन्या सोडलो. वो कित कामला आमगे सुन्या खाचाय मुरे. एक लागाय जाय आयडी काळा दुर्गा तुश बार रावली. अरे एक चोरा अंडा दोन आयला. सांग एसो चोरा कित केला बरे? मॅडम एसो चोरा कित करपा जाय ते हांव सांगता. एसो चोरा कित करपा जाय ते हांव सांगता. एसो चोरा टी शर्ट काडपाचे, बेल्ट काडपाचे आनी अंडरवेराचे गार्डना 5 राउंड मारपाचे. नाचला आयडिया दिता भाई. पाय पड, टी शर्ट काढ, बेल्ट काढ, प्लीज बेल्ट शर्ट काडी बेल्ट कित्याक काडा? शी पुलिस तालो पासान पिसलो सुकोंग आयल्या. सांग आमको चोरू येतलो. हांवें सांगपा म्हळ्यार हांव चोरपा मोगानूय नासलो. हांव तुज मोगान येतालो. मुझ मोगानो? वय. तू किती जाले? तू चेसल्या मोगान कोटेश म्हणून? वय. कित्याक? कित्याक लाफ इज ब्लाइंड. मोग कुडो दोड दिरो. पूण हांव कोण म्हाक बोर दिसती पडटा. आनी तू चेसल्या मोगान पडलो परस हांव जाय जाल्यार तुज्यान म्हाका ट्राय करून आलो. कित्याक हांव 24 वर फ्री आहा. प्रियाला शेतां वच रे. शेतां वच प्रिया जाल्यार. तू शेतां वच रे. तेच सांगता शेतां वच म्हणून वरी. तू बरें नेसोन शेतां वयताय. हांगा कडेन काश्टी मारेन वच. मागीर एक सांगू तू हुंय आसता. मुगे चोय बेसा चोयल्या कोणा हुंय सानेल म्हणून हांव कुवेट जालेला. 5 वर्सांनी व्याज म्हाका कुवेट जालेला. तेच जाल्यार कुवेट तू बेकार काम करता कितें? ना बँकान तुजे रोड काम करता. तेच जाल्यार तू हॉस्पिटलात काम करता ना हॉस्पिटलान कॉमेडियन फिल्म काम करता. तेच जाल्यार तू केसो काम करता रे. हांव ओय एअरपोर्टाचेर रे कितें? ना धाकटे बेकेरी काम करता. आवय तू बोदेर. अफकोर्स ए पोदेर म्हणटा ना पोदेर म्हणल्यार आयको बरें सांग. साऊंड जायना. साऊंड जायना. पोदेर म्हणल्यार तुका राग येता. राग येता. अशें म्हणून जाय. यू मीन टू से तू म्हाका बेकार म्हणला जिवा वच जाता बेकार. एक्चुअली मरे म्हाक कुवेट खाती तू व्हडलें लायक जायना. सोड काय ना आता. पूण कुवेटचे दिनार म्हाक सारके लायक ए जाता. बेबी 20 किलो दिनार हाडले. अचे बेकार 20 किलो दिनार हाडले चोय. बाबूश तुझ्या नानी हुंच्या पाठार वचून चोर खावपा जाता. त्या हो प्लॉट हांव हांवें गेलो. चोय बेबी पयलीं सद्या हांव तुका मुगेलें घर दाखयता. उपरांत आमगेलें 15 दिसां भितर रोखडेंच काजार. काजार
तर म्हाका लायक जाल्ला उगरा तोंडा हात घालो सांगता मातसोय 15 दिसां भितर आमगेले काजार रोखडे 15 दिसां भितर काजार जालो म्हणटी 5 दिसां भितर हांव कुवेट येतलो आनी मागीर 5 दिसां भितर कुवेट वचोन हांव 5 वर्सांनी परतून येतलो आनी तुका म्हजी कपाळ येतलो काजळसान 5 दिसान वयतो 5 वर्सान येतलो होय. आनी 5 वर्स देखून हांव विदाउट हजबंडागे मोग नाचता उपास रावपाची मागीर लोकां खबर करपाकू गुवाहाटी बलिया छाडला बोता ते छाडला बोता नाचता ती नाचता केशी धरपा बावले आनी गॅरेजी धरपा मोटर रे जाय ते गॅरेजी तू भायर काडले जाय ते चलयले आनी पोतो ते गॅरेजी धरले आनी बायलो सोसपा कितले गाडी मुठी सामना एक पाटी स्टार्ट मारूंक जाई अरे तू जेसो मोगान पडलो परस हांव एक गांवठी चोरा मोगान पडल्या तिच्या 2 दिसांनी रात गोंयांत आसता रे गोंय हुच गो हांव दीस रात तुमच्या दुर्गा कुशीकू आसता ए जातो मरे म्हाका जातोले तू म्हाका हॅपी कर हांव तुका हॅपी कोता आनी हांव तू आमकां चोयन हॅपी जाव आगो बाई तू कोणाक बी आता म्हजी गोंयच्या जरी तर ह्या आमची गुप्ती मोगाची खबर तांकां गमली जाल्यार आमच्या घरांत ती इल्लीशी उज्याची कीट पळोवन व्हडलो उसो सांगता आनी चोरी तर अशी घडली जाल्यार हांवूच लोक म्हजे कितें जातलें पळय ते कितें जातलें कांय जावचें ना आमी दोगांयनी एकामेकाचो मीस करतला आमी मोगान जेता आनी मोडटली जाल्या पासून आमी दोगांय सांगातानूच मुक्ती आमच्या मोगाची राड कुराडूंक एक कारण आसा आनी तें म्हटल्यार तूं एक गुजराती हिंदू आनी हांव गोंयकार क्रिस्तांव रोमा हांव गुजराती जालो जाल्यार कितें जालें तुमचे परी सादो मनीस न्ही पळय असल्या धर्मशास्त्राच्या मनशाक लागून आमच्या मदें एकूड आसना विश्वास आसना मोग आसना पूण म्हाका कितें सांग हांव मरोंक तयार आसा पूण तुका सोडूंक तयार ना समज जरी तर आमच्या गोंयच्यानी आमच्या मोगाची राड कुराडली जाल्यार तूं कितें करतलो हांव कितें करतलो हांव तुका घेवन गुजराताक वेतलो कितें तूं म्हाका घेवन गुजराताक वेतलो वय तर कसो उकलून ना दुखलून हांवें जायते फावट पळयला गोड पिला कुकलून वता ती आज पयलेच फावट पळयता पील गोडी कुकलून वता ते अरे तुवें तुजी सायज पळयला ताका उकलून वता म्हणटा तो ना हांवें म्हजी सायज पळोवंक ना पूण हांवें तुजी सायज पळयल्या म्हाका एक सांग आमी दोगांय मोग करणारा उलयतना आमच्या मदें पळोवंक तूं कोण हांव कॉटर कायताय ते कॉटरान आसलेलो सोरो पिवन हांव काडटा म्हजो कायदो आनीक रोखडोच दुसऱ्याचो घेता फायदो तूं म्हाका कोणाय घरा लागीं वच आनी तुज्या पापा लागीं विचार हांव कोण पळयतो तो तुका सांगतलो आनीक तूं गो तुवें म्हाका कोणाय ना काय तर हांव पळोवता हा एकूणच जाप करूंक वेळ केलोय मिस्ता हांव तुमगेरूच वचोंक भायर सरलो तुजो भाव दुबारकार आयला न्ही गो
हो सोरो पिवन पिवन म्हाका उपगूण आयला विस्कीच्यो बाटल्यो हाडल्या मुगो काय केलं? हांव तुजे लागीं हात जोडून मागता ह्या आमच्या मोगाची खबर तूं आमच्या गोंयच्यांक सांगनाका हांव सोजमता ती खबर तूं ताका सांगतलो म्हणून कित्याक तूं म्हजो पांय स्वादीक पांय पायचे स्वादीक पांय म्हणू नाकाय हांव आजून पासून काजार जावपूच ना पांयचो भाव म्हटल्यार जाता आनी तूं रे तुवें चिंतलाय तुजें कितें जातलें तें ही खबर हांवें तुज्या बाबाक सांगली जाल्यार माझ्या बापाक होय तू माझ्या बापाक वगता सांग सांग माझा बाबा कसो सांग माझा बाबा कसो देखूनच हांवें तुका सांगला ही खबर तुज्या बापाक गमली जाल्यार तुजें कितें जातलें काय म्हणून नकय तूं चिटीचे कावरान चीट घालून बंद करून ताजेर स्टॅम्प करता म्हणून समज हे चिटीचे कावर म्हणून काल एक पैशाचो फोटो आनी बंद कर बरं कित्याक वेळ पिडार करताय हा जाल्यार तूं म्हणून सोदता हांवें तुका दुडू दिवन तुजें तोंड बंद केलेलें जाय अशें न्हय सारको उलयलो तूं. माय फूट प्लीज प्लीज अश्विन म्हाका लागून तरी रोमा हांवें सांगा या म्हणून प्लीज अश्विन जर तर ह्या आमच्या मोगाची खबर ताणें आमच्या गोंयच्यांक सांगली जाल्यार प्लीज म्हाका लागून तरी तू सांगता म्हणून हांव ताचें तोंड बंद करता घे घे 500 रुपया आनी तुजें तोंड बंद कर चल चल बेगीन वचत हांगासर न्ही वचत गाडीन साफ करत नाजाल्यार म्युन्सिपालिटीची गाडी येवन तुमकां व्हरतली गेली आतां हांव तुमकां सांबाळटलो आनी ते कोडोरान आसलेलो सोरो पियलो म्हणटकच म्हाका कोण सांबाळटलो भुरग्यांक लागून संवसार ओतून उडयता मायपाय भुरगीं आपली बरी जालेली सदांच तांकां जाय पूण भुरगीं व्हडलीं जातूं कित्याक हे चिंतेनान काय धाकट्या म्हज्या पुताक काडून धाडलोलो दुबाय घरांत आयलो दुबायची ती नोकरी सोडून कित्याक उपकारले लोकांचे ते हांवें काडून पोर्तुगीज पासापोर्टी कोतोस पोर्तुगालाक गेलो आमकां सांडून कांयचेक म्हाका सांगोंक ना कालीज मोजे उडयले तोडून पोर्तुगीज पासापोर्टी कोतोस पोर्तुगालाक गेलो आमकां सांडून कांयचेक म्हाका सांगोंक ना कालीज मोजे उडयले तोडून भुरगीं ल्हान आसतना तांकां बरी रीत देख शिकोवप दिवन वाडोवपाचो कायदो जावन आसा मायपायचो पूण तीच भुरगीं वाडून व्हडलीं जालीं म्हणटच ते शिकयलेले कायदे विसरून कित्याक वांकड्या रस्त्यान वेतात काय हांवूच नकळो म्हज्या मोगान म्हज्या पुताक कितें उणें मेळ्ळें तें हे परी ताणें म्हाका फटोवन वचोंक जावं खंयसरी तो आसो खंयसरी तो वचो देवान ताका सुखी दवरल्या पुरो आतां म्हजो विस्वास उरला फकत म्हज्या व्हडल्या पुताचेर हांव जाणा तो म्हाका केन्नाच फटोवचो ना फोटोचो ना कितें तुका फटयले फटयले कोणे कोणाक फटयले तुज्या पुतान तुका फटयले म्हज्या धाकट्या पुतान फटयले न्हय काय नेसो आतां म्हजो विश्वास आसा फकत म्हज्या व्हडल्या पुताचेर हांव जाणा तो म्हज्या उतरा भायर आपले पावल फुडें काडचो ना म्हणून एलिसा तू खबर सांगताय ते 1942 आनी आमी आसात ती 2004 कितें म्हणून सोदताय हांव कांय सोदमोंक ना जाणा एलिसा हांवूय ल्हान आसतना म्हज्या मायक पायक सदांच सांगतालो घरांतले पावल न्हय पाव पासून भायर घालचो ना म्हणून पण ह्या दोतिऱ्या सोऱ्याच्या मोगान पळोवन एका दिसाक हांवें म्हज्या मायक पायकूच घरांतली भायर घातली ह्या पासत ह्या संवसारान कोणाचेरूच विश्वास करूंक पावना ती खबर आसली म्हाका एक सांग तुजो व्हडलो पूत पोर्तुगेज पासपोर्ट करता कितें म्हजो व्हडलो पूत होय तुजो व्हडलो पूत जॅक जॅक कित्याक काल हांवें ताका पोर्तुगेज कॉन्सुलेटीन पळयलो कितें पुर्तुगीज
पुलीस कावन्सिलीन पळयला तुवें होय म्हज्या पुताक जॅकाक तुझ्या पुताक जॅका तुवें सारको जॅकाकूच पळयला न्हय सारको जॅकूच जॅकूच तुजो सोच सांगताय हांव सोच सांगता हांव तुका म्हज्या पायटाचेर हात धरून सांगता हांवें तुज्या पुताक चोला जॅकाच जॅका जॅकाक पळयला तुवें होय हांव जॅकाक विचारता विचार बाबा जॅक हांवें म्हजे कास कडेने पळयला जॅक बाबा जॅक दुसऱ्याक आदार दिवप दुसऱ्याच्या आदाराक पळप हांव म्हजो तोर म्हणून सजवता सुचे केतन भाई अरे बाबा हांवें तुका कितले फावट सांगला केतान म्हणला काय म्हणून केतान म्हणटा तो फॅन पांको पांको हांव काय तान बड़े बाबा काय तान तने तो हमेशा दारू की तान रहती है आज क्या मौसम खुशगवार से लाफिंग 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 टैबलेट घेतला की नाही टॅबलेट घेतला न्हय टॅबलेट तो नाटलेलो एक आता एलिसाक दिला आणि एक तुका दिवपाची उरली माका टॅबलेट आयला होय जाणे पाटील बाय हे गावात लोक म्हणटा हांव हे गावात भोंवता तो दुसऱ्याचे घरा पाड करून म्हणून पूण ना हांवें संवसारात कोणाचेच वायट करूंक ना हांव तुका सोऱ्याच्या पांयड्यार हात धरून सांगता हांवें केन्ना कोणाक कांयच करूंक ना दुसऱ्याचे सदांच बरें शिकला तुका दिसता हांव दुसऱ्याचे वायट करतलो म्हणून ना, तू बरोबर है। अरे तारे दिमाग में तो शैतान का कारखाना छे सांग माका टॅबलेट आयला ती काय अशा राव तुका चढल्या ती दिता राव म्हाका एक सांग तुजो पूत घरा आसा ना खंय गेला मने खबर नाही माका खबर ना म्हाका खबर आसा त्याने खबर म्हाका छे. खबर आसा तुजो पूत खंय आसा तो जिंकलो पडेल बाय जिंकलो तू शिकलो मने लॉटरी लागे लॉटरी न्हय गोंयची सून तू जिंकलो एलिसाची तू आनी तुजो पूत गार्डनात आसली एकामेकाचे वेंगेन तोंडान तोंड घालून इंग्लिशीन किसिंग म्हणटात ताका आमी किसिंग होय चुम्मा काय ही तू खबर सांगता ती भट झाली जाल्यार आनीक सोद जाली जाल्यार तू म्हाका म्हजो इनाम दितलो न्हय हांव येता कोण म्हजो इनाम व्हरोंक जेरूल येतलो गुजराती चोर मारा इज्जत का फालुडा हा अरे असं बोलून देऊ चला आणि ती खबर सोद जाली जाल्यार तू म्हजो म्हाका इनाम दितलो न्हय हॅलो अंकल हा पप्पा एश्वी तुझो पापा रोमा ते पासून तू कांयच भिना काय कारण आमकां दोगांयक एकामेकाचे सांगात पयला म्हणून ताका फुडें आमचो राग आयला आसतलो पूण तू कांयच भिना काय बापा कसो सजमांक जाय तो हांव सजमातलो चल तू भितर वच कांयच भिना काय रोमा सगळें सारकें जातलें खरेंच हांव म्हजे बाबा आज कश्यो परी सांगतलो की हांव रोमाचो काळ जाता मोग करता म्हणून पापा कांयच आयकोंक नाका म्हाका शायना. फकत मायचे आयकता मायचे आयकोंक शायना तुका दिसना आमी कितें करूं सोदता तें सारकें न्हय म्हणून कितें सारकें न्हय आमकां आमचो फुडार ना कितें शायना लंडनाक गेल्यारूच फुडार जाता गोंय रावन फुडार करूंक जायना तें पळोवप ना शायना म्हजे धाकटे भावान म्हजे माय गोंय आसतना पुर्तुगेज पासपोर्ट करून तो लंडनाक गेलो हो धोको अजूनय माय आपल्या काळजाचेर घेवन आसा आनी आमी तिका घात केलो जाल्यार आमी बाबा पूण आमी तिका घात करचो न्हय आमी तिका सांगनूच येचे आनी शायना माय ना मुटलें जाल्यार ना म्हटलें जाल्यार फुडें कितें करूंक जाय तें हांव करतलीं त्या पासून तुवें भिवपाची गरज ना शायना? मेय फकत मेय फकत भायल्या गांवांनूच कितें म्हूण बोलीच जावंक जाता आनी गोंय रावल्या जायना गोंयांत कित्याक रावंक जाय तुका आनी तुजे माय पासून आमकां आमचो फुडार ना कितें मुनी हांवें तुका ते सेन्सान म्हणोंक ना मागीर खंयच्या सेन्सान म्हटलेलें जॉर्ज मायक सांगत आसतना गेलो तो शॉक घेवन म्हजी माय दीस आनी रात रडटा आनी आतां तुमी ओ तो फकत आमीच गेल्यार तुजी माय मुतली शायना! तू कितें शायने
आमची गोरकार आसा आमकां आमचो फुडार आसा फाल्यां तुजी माय म्हणटली गोर सारकें करूंक जाय तूं काजार करूंक जाय मागीर इतलें सबट करून दोडोक वयतान येतली शायना देवा खातीर तूं मातसो वगी राव मागीर आतां वगीच बसता आनी सगळें पळयता कोणी कितें उलयता ते स्वत आसा गोचबा जय खरेंच तुमी आमकां सोडून लंडनाक येता रोमा हांव तुमकां सोडून खंयच वचोंक सोदिना खरेंच जय हे तूं खरें सांगता गोचबा थँक्यू जय थँक्यू पूण रोमा तुवें पळोवंक ना कितले गोंयकार भुरगे पुर्तुगेज पासपोर्ट करून ते लंडनाक गेल्या 2 वर्सांनी परतून येवन ताणें व्हडले व्हडले बंगले बांदल्यात म्हजे भयणी हांव फकत 2 वर्सांक पुर्तुगालाक लंडनाक वेता परतून येतोच हांवें आमचें घर मोडून व्हडलो बंगलो बांदतलो तुका वरान काजार करतलो तुका नाका म्हजे भयणी हो तुजो भाव एक व्हड मनीस जालोलो जाय गोचबा म्हाका जाय तूं एक व्हड मनीस जालेलो पूण आमची माय माय जाय माय न्ही जाल्या कसली तयारी करता तर जाणा माय हांव आनीक शायना तूं आनी शायना कितें जालें जाणें माय जॅक आनी शायना जॅक आनी शायना शायना कितें जाला शायना जिवाक बरें ना कितें म्हाका कांयच जावंक ना हांव सारकें बरी आसा पूण कितें जालां आनी कितें जावचें आसा तें सारकें सुटावे करून हांव तुका सांगता सांग बाय सांग जालें माय आमी म्हणजे हांव आनी जॅक आमी दोगांयनी चिंतलां पुर्तुगेज पासपोर्ट करून लंडनाक वचो हॅप्पी आदले भांगाराचे दीस सोदल्यार कुयमे वते आता मोजे भितर नियाळी तर हांव जोबोर दुखी जाता घरची शेतान काम करी आतीची दावय जोरून बोटा आतां कोणूच रोयना पाटी जाल्यात सगळीं शेतां आदी शेतान काम करून जायतो लोक काती घेई सकाळी उठोन शेतान वेताले उमेदीन शेतां रोई जेवणाक पादिसर जायनासले हांडी आनी भात पिकोई बिगटे तांदूळ हाडी नासतना रोयलेले वरस भरजेई बापूय शेतकार आसलोलो पूण आतां भुरगे शेतां रोयना भुरग्यांक ताणी शिकप दिला म्हणटात शेतान काम जायना बाजारांत तांदूळ सवाय मेवतात शेतां रोवन कोंताक येयना आदले भाशेन आतां कामदार पगार उणें घेयना शेतां आमची व्हडली दौलत हें कित्याक विसरल्यात काय शेतान काम कोतात ताणी पगार समजोनूच घेवंक जाय गरीब पगार दितना काळजाक तांच्या जाता हाय शेताचो वालोर कवतलो गोंयांत ती येतूच मारगाय इंडियेच्या दुसऱ्या गांवांनी वचतूय दिसती पडटा नदर पावना ते दीस शेतां वर्साक 3 पिको काडटा सरकाराची मोजत मेवोन तांच्या शेतांची पिकावळ वाडटा बोरी पीक पिकोवन तांदूळ गोंव त्या दुसऱ्या गांवांत धाडटा सांगणें मोतीन दोतचें एका एका गोंयकारान एकवटान शेतां रोया बसोन रावचे न्हूयगारान वयलो लोक तो शेतां रोयता सरकाराच्या आदारान तसोच आमकां आदार दिवंक जाय आमच्या गोंयच्या सरकारान सांगणें मोतीन दोतचें एका एका
सुखात आमकां आदार दिवंक जाय आमच्या गोंयच्या सरकारान. एलिसा एलिसा कोण गेला होते कोण गेला होते कितें जालें पाटेल सदांच म्हाका भाटकांनी म्हूण आपयतात आनी आयज कितें तर भाटकांनी होय तुका भाटकांनी म्हणपाक हांव तुज्या मुनान आसा गो ना न्हू गो ना, ना. मागीर पूण हे परी गरम जावन उलो कारण कितें कारण कितें आतां तूं सजमशी तुज्या भाटात हांवें घर बांदला म्हणून हांव तुज्यो मुणकार म्हणून हा तशी समजोवची गरज ना तुका हांवें बरे 3 लाख रुपया कॅश दिला 10 लाख रुपया म्हणून हो बंगलो बांदला पूण हांवें केन्ना तुका सांगलां तूं म्हजो मुणकार म्हणून हा आयकत आतां तूं म्हाका एक सांग कितें पेट्रोलाचो दिवो हाडून पेटोवन तो म्हाज्या बंगल्यात दवरलो जाल्यार म्हाज्या बंगल्याक शोभा येतली गो पूण हांवें तुका केन्ना सांगलां म्हज्या घरांतलो दिवो व्हरून तुज्या बंगल्यान पेटय म्हणून तुवें सांगोक ना पूण तुजी धूव तारी छोरी तुजी धूव त्या पेट्रोलाचो दिवो पेटोवन हाडून म्हज्या बंगल्यात हाडून सोदता हय तुज्या धुवेक सजमाय मारा नाम बी हिरूबाई पटेलचे ना जाल्यार म्हाका वेळ नाका तो दिवो फूक मारून पालोवन तुज्या ह्या घरात टोटल ब्लॅकआउट करप मारा नाम बी हिरूबाई पटेलचे हांव तुका वॉर्निंग दिता ना आज सकाळी म्हाका पडवत करू नाका आयज म्हज्या घरात देवी येता देवी आयकलें वॉर्निंग दिता वॉर्निंग तुज्या धुवेक सजमाय वॉर्निंग दिता तुका वॉर्निंग पटेल गो पूण बाबाजे खूंय गेलो तूं बाबाजे कितें आसा बाय भायल्यान इतलो बोवाळ जाता आनी भितर तूं कितें करतालो माय आमी आमच्या भितर पॅकिंग करताली पॅकिंग आमी लंडनाक वता माय कितें तुमी लंडनाक वतात आनी म्हाका सांगूंक ना माय आमी तुका वेतना सांगतली म्हण आसली कितें जालो माय बाबा तो पटेल आमकां धमकी दिवन गेला धमकी दिवन गेला होय. आनी कित्याक तो म्हणटा आमचे रोमा त्याच्या पुताच्या मोगान आसा म्हणून बाबा हे तूच विचार रोमाक सॉल्व माय कर हांव रोमा लागीं विचारता तूं भियेना काय रोमा येता कितें घेवन बसताय आनी थोड्याच वेळान आमी रावन रस्तो चडचे आसा म्हणटच घरांतली भायर सरून येतना आमी पिशव्याकाय भायर सरून वचूंक जाय रोमाक कितें विचारूंक जाय कितें सांगूंक जाय तें सगळें माय सांगतली तो तिचो कायदो आमकां कितें कळना सांग तर तूं वा कितली गुणेस म्हजी सून कितली गोड तुजी उतरां हांव म्हज्या सुनेच्या रुपाकूच पळोवन भुल्ली पूण ह्या रुपेश रुपा फाटल्यान एक नागिणीचे रूप आसा म्हणून हांव नको जाली बाबा वचात रे बाबा वचात तुमकां वेळ जाता वचात तुमी तुमचें पॅकिंग करात चल आजा बा आस्ते बा सुस्वागतम बा तारे वास्ते बांगलो बना तुम्हारी देवी तारे पवित्र चरण कमल से मारे बांगलो मंदिर बना आजा आज आस्ते बा आज पळय आज त्या पाटेलाक पळय आपल्या गावान रावन आपले जाणटे आवयक आपल्याशी रावंक काडल्या आनी तूं हे जाणटे आवय आनी भयणीक सोडून तूं बायलेक घेवन पुर्तुगालाक वेताय बाबा बायलो लोक आमच्या गोंयान येवन घर संसार करून रावतात आनी आमचे गोंयकार आसा ते हे भांगाराचे गोंया सोडून भायल्या गांवान वचून रावतात जॅक आलतूर फालतूर आयकोंक आनी उलोवंक रावली जाल्यार आमी आमच्या ठिकाणार पावचिनात चल भितर माय सध्या तूं आयकता आयकलें न्ही वचात बाबा वचात तुम्ही तुमचे पॅकिंग करा माय म्हजी चूक जाली हांव चुकली माय म्हाका गुन्या बगोस खरेंच म्हजी चूक जाली माय ना बाय तू चुकोवंक ना चुकली ती हांवें तुजे चिंतेन आसतना तुका फावो ते शिकोवप दिनासतना हांवें म्हज्या दोगा पुतांक शिकयले सोजमोन ते आमकां उखलून दवरतले म्हणून पूण ना आमी जिवीत आसतना ताणी आमकां फोन काडून दवरला एकलो सांगून आसतना गेलो आनी दुसरो हा तो सांगूनच वेता वचात बाबा वचात तुम्ही सुखी रावा हांव देवा लागीं मागतली तुमच्या पासून ही आवय तुम्ही विसरल्या जाता हांव जाणटी जाल्या न्हय पूण हे तुमच्या भयणीक तुम्ही विसरो नाकात रे बाबा
हे तुमच्या बहिणीक विसरू नका. अशी तू कित्याक म्हणटाय हांव आसा न्ही तुज्या आदाराक बाय हांव आसा न्ही वय बाय तू आसाय बाय पूण चड करून म्हाका फाल्यां कितें जालें जाल्यार तुजें कितें जातलें गो बाय तुजें कितें. बाय हे तू कितें उलयताय देवाक जाय तेच जातलें कित्याक देवाची रिस्पातीन आमची येतात न्हू. वय बाय चल बाय देवूच आसा. चल तू भितर आमी देवाचे रुपाती जिवंक जाय. माय बरें वेतात येनाय कोणाक रावता आमी वचून प्लेनान बसोंक जाय. प्लेनान करून घरा लागीं येवचो ना. येनाय कोणाक पिटे लागसो चल फुडें वच चल फुडें वच. मेय 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 तांकां सांगून आसतना वचत जाल्यार मोडटलीं न्ही आमी. गेलोय रे बाबा हे मायचे बेसांव तू घेनासतना गेलोय. वच रे बाबा वच तू सुखी असल्या पुरो. माय सुगडी वाऱ्यात उडटा येतोच पाखा. कसलो फायदो ना तो मात सुबेची दिनाका काय दोळ्यांनी या भरून दुका. उते तुझे आमचे पडोंग ना तांकां. काळीजे दुखी जाता भावानी उनी वेता. एक सुरी आयज दवरून आमकां. सदांच तुजी मोतीन दवर तुका सांगला ते हांवें. आपल्या पांयार उबें रावून मनशांची येवंक जाय. पडयेची ती गरज ना. गोठाचो तोरात पांये देवाक उलोवंक मार तुवें. फुडारार खूब आयल्यार कांय देवाक उलोवंक मार तुवें. फुडारार खूब आयल्यार कांय. ओकूय पावलो काय पाटील म्हाका हांगासरूच राव म्हणून सांगतालो. रावन रावन बांग पासून गरम जालो. कितलो मन वेळ रावतलो मोज्यांनी चड वगत रावंक जायना. हांवें म्हजी गाडी स्टार्ट मारल्यार बरी. येता म्हटल्यार वेळ आसा. हे केतन बाय अरे हे कितें करता? हांवें तुका सांगलेलें आज सोरो पिनासतना साप राव म्हणून. पाटील बाय हांव पियेला तो सोरो न्हय हे हो म्हजो उतारो उतारो. उतारो हे उतारो सुशे भाया. रातचो सोरो चड जालो म्हणटकच दिसाचो पियेतात ताका म्हणटात उतारो. सांग तुवें म्हाका हांगासर कित्याक मेळ म्हणून सांगलेलें? केतन बाय आता हांव तुका खबर सांगूंक भियेता कारण तूं सोरो पियेला. हांव सोरो पियेला म्हणून तुका म्हजी भिरांत दिसता. हा वा पयलेच फावट ट्रेन घेवन तूं म्हाका रेल्वे स्टेशनार मेवला तेन्नाय हांव पियेलोलो आसलोलो. हांवें तुका वांकडो रस्तो दाखोवंक ना. उबो रस्तो दाखोवन तुवें बंगलो बांदलो तेन्नाय हांव पियेलोलो आसलोलो. हे बराबर छे. येली जाची तूं तुज्या पुताचें मोगान आसा म्हणून ही खबर हांवें तुका सांगलेली तेन्नाय हांव पियेलोलो आसलोलो. हे बी बराबर छे. हांवें म्हजे इन्फ्लुएन्स उसार करून तुजें रेशन कार्ड करून तुका गोंयकार केलो तेन्नाय हांव पियेलोलो आसलोलो.
तेन्ना तुका म्हजी भिरांत दिसोंक ना हा हा किटन बाय पूण हांव आतां भियेता हांव तुका कितें खबर सांगता ती तिसऱ्या मनशाच्या कानार पडत म्हणून तिसऱ्या मनशाचे हा. तिसऱ्या मनशाचे नाही चौथ्या मनशाचे सद्याक आमी ते एक जाण आसा हा? त्रण कहाचे पाटील बाय बियापाची कसलीच गरज ना ते एक जा मनीस म्हणचे हा. एक तू एक हांव आनी एक म्हजे पांय ये बात आमचेच ते कोणाकूच कांयच सांगचे ना तुका ताची भिरांत दिसता हा हा बंद कर तोंड बंद बंद करू तोंड बंद करता चल तुका ताची भिरांत दिसता चल तोंड बंद करता सांग आतां म्हाका कितें सांगूंक सोदतालो बेगीन सांग म्हाका पणजी आझाद मैदानार पावंक जाय ऑल गोवा बेबद्याची मिटींग आसा आनी तांचे मिटींगेक हांव ताचो चेअरमॅन तू मिटिंगेक तेणी चेअरमॅन मात एकदम फर्स्ट क्लास शोधून काढलो सांग कितें सांगूंक सोदता बेगीन सांग मिटींगेक पावंक जाय अरे केटान भाई होय तो माझो पुतणा अश्विनी तो त्या रोमाच्या प्रेमान पडला ती खबर तुका हांवेनूच सांगलेली फुडें सांग अरे पण आता तो ताचो रस्तो सोडूंक तयार ना न्ही वीक घालून मारून उडय मी कोणाक तुझ्या पुताक हे तू किती उलयता अरे तू मला भेटच हा हा एक काम कर कितें हांव तुका सुपारी दिता पाडेल बाय हा. हांव सुपारी खायना म्हाका दिता जाल्यार सोऱ्याची बाटली दिल्यार जाता अरे तसली सुपारी न्ही कसली रे. सुपारी सुपारी दुडू सांग सांग बेगीन सांग काम सांग सांग कितें करूं जाय काम सांग बेगीन ए केटान बाय सांग सांग एक काम कर होय सांग कितें करूं तू अशी कर होय हे रोमा आसा न्ही होय. तेका म्हजो पूत अश्विनीच न्ही ह्या संवसारांतलो खंयचो दादलो जावं चेडो तेका लागी करिना तसली हालत करून सोद यू मीन टू से रेप हा पाडेल बाय हा. कित्याक तूं तुजी तकली उसार करिनाय हा? आमच्या वर्सा लेस आसतना आमी दुसऱ्याच्या लेसाक तोड कित्याक पुसूंक जाय हे सुशे बाया लेस हा रुमाल 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 होय सजमोग नाय कितें करूंक जाय हा. तें सगळें तुका हांव सांगता पयलो म्हज्या बरोबर पणजे मिटींगेक ये हा 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 केटान बाय आमच्या गुजराती भाशेन एक म्हणणी आसा होय जेणे काम तने थाय बीजा करे तो कोता खाय कोता हा, काय चल 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 या चल या कित करता रे सांग मारता ना ना सानी मार ना सानी म्हाका मारता गुड गुड येताय तुमची हावभाग सकाळ वडे घेतो काय दीस उजवाड जाया पण मागताय साडे घेतो काय उजवाड जर झाडं बा मेटा काय पडलो ना बसला उठ. कितलो वगत रे सान मारू सोडसोडीत मारून जाय ना जाता मार सन्मान झाली आत किती करू माझे उदक नाणय अंगा काढ ये माका नु सोड्या आव बायला आणि गहू तू तू कोण तो तुका खबर ना चल चल नागा शी ओ सगलो गुन्यांव तुझ न्हू ओ सगलो गुन्यांव म्हजो कितें हांव दोळी जावन पूण तुगे खबर काडनासतना तुका काजार जालो 20 किलो दिनार हाडले गायल तुजे व्हडल्यार आयज मुगले पयशे म्हाका देख शिंगयताय म्हणजे हांवें पुसलो सुणे म्हाका हाचे देखून एकूच मूठ मारतेली आणि दांत आहा ते एक सायडीन आणि दाढयो आहा ते दुसऱ्या सायडीन कोतेली वखदा मिरा कोणती बोमोयचे सुगरे सुरीन तुवें केन्नाय काजार जाल्ले 2 म्हयने जाले केन्नाय तुवें म्हाका गोठ वेंगीन दोन किसींग केला ओ तुवें केन्नाय म्हजें नांव मिंगेलें आहा तें मिंगू म्हूण जाप केल्या उलय गो आतां अरे हांव तुका वेंगेन घेतलेली असली पूण म्हाका भिरांत दिसता तुका म्हज्या वेंगेन घेतोस तूं तडस करून मारत म्हणून अरे तुका 1.5 किलो तरी मांस आहा रे त्या बेब्यान तरी चड मांस आसतलें सुबेज उलय नाका भितर वच सुणें नाणोय कापडां धुय रान म्हाका सांजे टायम मेळल्यार हांव येवन तुका वेंग मारतली हय तुका आनी राती टायम मेळटा म्हाका वेग मारपाक तूं राती येता आसतना पिवन सूर जावन पेडीचे निंदण आसत अरे हांव निदान आसतना खंय जाणा मरे तूं येवन म्हाका गोट वेंग मारून एन्जॉय जावंक जायना हेंग मारले ना मेलो मनशा हेंग मारप आनी निनलो मनशा हेंग मारप इतकीच डिफरंट आहा सुबेज उलय नाका हांव वयता एक क्वार्टर मारता आनी तुजें सगळें भायर काडटा हय सुकरीन तुका सांगत हांव कितें? चोय तूं एक दीस सर पियोन 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 कितें निवर फुटोन मत राव
हांव 5 मिनिटांनी वयता आनी वत्यावर येता आनी लिव्हर कोणाचो फुट्टा ते हांव पळयता. वस मारायचे पिपा वस ए सो पायल आणि कोणा मेळना जाले ब्रो कित बोगी ते ओ एकलोच एक केसा रे कसा जीवित केस होता मुका पावला व तिंगा आडोन उला मुखारी पावल ना आणि तिंगा आठवण उरल ना फाटल्या रिवर्स येता. अरे कासार जाल्ल्या 2 म्हयने जाले केत नाही पूण म्हाका बायलेन गोट वेंग मारल्या रे. किती मोठ रे अरे हांव कासार जालती बायल रे. किती मोठ रे ती कोणागे सोऱ्या भाटी मरे किती मोठ रे मुगे बायल पड सोर पित्ती तो न्हू मुज्या उतो पासून बी वाजवपाना. किती मोठ रे तो राणी एक पाट तोंडाने बाहेर काढी त्यात बोलते किती मोठ रे मार किरे तू तो हांव तुका मुगेली बायले दुका खबर सांगता आणि तू मार किरे किती मोठ रे बाय जण भाषेने चाळ बायला अशी नाही रे ती काय दादी मोड वाचा अरे आपल्या सगळ्या बायले खबर दुसऱ्या दादल्या सांगाय त्या कारण दादूला मोठा आहे रे. अरे आपल्या बायले होबरो अरे बायल म्हणो कोण रे गारा राणी मोरे गारा राणी आणि तीच राणी होबरो दुसरे लोकल दादल्या सांगताय रे. मुगे बायले होबरो एका कोणा सांगले मुगे बायल सकाळी 8 बाय सोती रात्री को 8 बितस होता पण आई केन्ना तोड गोड मुजी बायले होबरो एका कोणा सांगले मुगे बायल बिडू चिंतता माग सकन गायता त्या बसया जेता माग सकन कड्याची होईता पण आई केन्ना कोणा सांगितलं त्याची तर एक पाठगुडी सांग मागोला मागच्या मुगले होतो म्हणा होई. अरे आपल्या सगळ्या बायले होबरकडे सांगताय आणि म्हणजे बायले होबरकडे कोणा सांगलंय आणि आता मग सांगेल ती होती की कुमारी खबर बिया ओढा तो सांभाळून बाबा अरे ट्रॅफिक जाम झालं मारे. ट्रॅफिक जाम झाले होय अरे ट्रॅफिक जाम झाले मग उडी आला हामून अरे बाबा ट्रॅफिक जाम झाले मग किती कर म्हणता हांव किती ट्रॅफिक पोलीस वासाने प्रश्न झाले बमल्यांनी मरे तुम्ही आता येऊन माणसं झाले बायल म्हणे बायल जातात तुम्ही स्वतः मग का मार करताय मार की बायल पिऊन रस्त्यावर निघतो ना तिला. ए तुगे बायल रस्त्याचे पिऊन निंदो ना होई कोणाली तू गेली त्याच्या बायलने आणि कोणा गेली तू गेली. बरं झाले. बरं दिसतो रे बाई तू काय देऊ काय तर आज किती तू सकाळी सकाळी फुडें आमगेर सो पावन चल्लो आमगेरूच म्हणून आयलो चुकोन आमगेर पावलो ना ना तुमगेरूच म्हणून आलेलो माय दिसती पावला मगो हो एलिजा मला माय भितर न्हिदलेली आसा तू येत असा कितें गो होय काय तर जॉर्ज जॅक आनी शायना घरात ती बाय सोडून गेले त्या दिसाक तर माय बोरिना दीस रात फकत आपल्या पुताचीच चिंता. अगो तिका सांग पुत्राच्या चित्पाचे सोडून दे म्हणून आणि कायच कर तुझे चित म्हणून तुझे किती जातले ते काय तर अंकल हांव माय पुटाव ना 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 रात भर बाबडी न्हिदोंक ना दिसाचे तर तिका न्हिदोन दी रोमा बाय म्हाकाय दिसी च्या असल्यार मेळटली सकाळी जाणा कांयच पिवंक ना. काय तर अंकल तू बस आमकां रोखडीच च्या करून घेवन येता. आर गो बाय बेगीन घेऊन या बस हांव रोखडीच घेवन येता. साहेबा साहेबा हांव तुझ्या लागीं हात जोडून मागता हांव काम करूंक गायला न्ही बरे भाशेन जावंक म्हाका तुजो आदार दी नाजाल्यार हांव सारको त्रासान पडटलो. त्या पाटेलान म्हज्या लागीं गांव आसा दिलेले ती हांवें सगळीं सोऱ्याची बिलां फारीक केली. साहेबा म्हजें काम कर हां. काय तर अंकल हां बाय कशें आसा अरे आताच ते वाटेन आसलो रोखडोच ते वाटेन पावलो. कित्याक करतलो बाय आज पळोवन देवानूच ह्या संवसारान म्हाका धाडला दुसऱ्याची सेवा करूंक. घे. हे वेळा तुझी च्या पिवप हे म्हज्या तोंडाक रूच पासून ना. अरे आताच तर तू म्हाका सांगतालो च्या करून हाड आणि आता ही च्या पिवन तुझ्या तोंडाक रूच ना. शे कितें सांगू हो तुमचो शेजारी पाटील दौदिऱ्याच्या नांव पासून हे म्हज्या पवित्र तोंडाक येवन वीट येता. अरे काय तर अंकल ताणे तुका कितें केले. आगो बाय म्हाका कांयच करूंक ना. काल ताची आवय सांगली तूं येत आसा म्हणून तिका घेवन हॉस्पिटलान गेलोलो रातभर मनीसूच ना. आणि एके वाटेन तसो पूत अश्विन अश्विन
अश्विन ऐश्वर्या किती झालं काय त्रास किती किती झालं? झालं ऐश्वर्या बाय ताका कसलो जोर येईल कोंबडेता बाय हांव रोखडो डॉक्टर घेवन येता रोखडोच येता तू रोखडो डॉक्टर घेवन यो. रोखडोच येता रोखडोच काय डॉक्टर त्रास घेवन बेगीन येता उचल. हांव रोखडोच येता बाय रोखडोच येता डॉक्टर बियाणे गाव असतो ऐश्विन ऐश्विन भितर पळय अश्विन आसा तितून आसा तो गुजराताचो वाघ आतां बोकडी वाघाशी गेला आनी उपरांत तो वाघ ते बोकडेक ना जावं साहेबा आतां म्हजें चिंतलेलें चिन्ह शांतीक पावतलें पाटील बाय हांवें म्हजें 10 जाणांचें काम केलें आतां उरलां तें तुजें काम हांव येता सांजेर मेवचो ना गुड नायट पाटील बाय सोड बाबा हांव तुझे पाय पडटा बाबा सोड हांवच नको म्हजे तुवें कितें जालां पळय तें दोनिया हे असले दूख तुवें म्हजेर कित्याक धाडलें दोनिया तुजें नांव घेनासतना तुजो उगडास काडिनासतना हांवें कांयच करूंक ना जाल्यार हे अत्रूस तुवें म्हजेर कित्याक धाडलें दोनिया हांवच नको दोतोबा म्हजी दूख कशी आसा तें तुजे लागीं उलयलां कितें तरी सांगलां तुका दोतोबा उलय दोतोबा कित्याक ओगी आसाय उलय सांग म्हाका कितें जालां तें मिसेस करवालो तुझे दुयेन वयर त्यान उडकी मारली तेन्ना त्या फातराचेर आपटोवन ताचे तकलेक चोड मार लागला ताचे तकलेचें ऑपरेशन करचें पडटलें कोर डॉक्टर कोर आनी म्हजे दुयेक बरें कोर दोतोर पूण तें ऑपरेशन तितलें सोंपें न्हय भायर त्यान व्हडले दोतोराक हाडचो पडटलो त्या भायर हॉस्पिटलाचें बील सगळें मेळोन सुमार 2.5 लाख रुपया जाय पडटले 2.5 लाख रुपया इतले दुडू तुजे लागीं आसात दोतोर बाब म्हजे दुये शिवाय आनी म्हजे लागीं कांयच ना तीच जावन आसा म्हजी गिरेस्त दोतोर बाब हांव तुजे लागीं हात जोडून मागता म्हजे दुयेक तूं ऑपरेशन कर आनी बरें कर ह्या तुज्या हॉस्पिटलान हांव सर्वीस करून तुजो एक पयसो हांव फारीक करतली दोतोर बाब मिसेस करवालो म्हज्यान तुका हॉस्पिटलाचें बील रावंक जाता त्या भायर आनीक दुडवांचो आदार दिवंक जावचो ना तूं अशें कर जाता तितले बेगीन दुडवांचो बंदोबस्त कर हे 2 दिसां मदें ताचें ऑपरेशन जावंक जाय फाल्यां नाटूर परवा ओके दोतोर बाब दुसरो आनी कसलोच उपाय ना दोतोर बाब दोनिया हांव आतां कितें करूं कोण आशिल्लो वचो ह्या म्हज्या आंगाताच्या वेळार कोण म्हाका पावतलो दोनिया हांवच नको हांव कितें करूं पळय तें 2.5 लाख रुपया हांव पयसो नाटेली कोण म्हाका आदार दितलो कोण म्हज्या आदाराक पावतलो वय एक मनीस आसा तो जावन आसा आमचो पाटील बाब आमचो शेजारी तो म्हाका आदार करतलो हांव ताजे लागीं वता आतां वचून ताका मेवता आनी तेजे लागीं विचारता तो म्हाका जरूर आदार दितलो ताका मेवता वचून Sodans uslio gunion gotak, poi monesiam vitor.
आपल्याक रोचलो म्हणून देवाचेर तो शीण कोत्ता असो तो देवाक मागणे कोत्ताना ताजो शेजारी तुय पावोन सोदता काकूत भुरग्याची ताका दिसोन तो ताका घालपान वता परदेसान तो कुशाल जियेता बरी नोकरी करून तसोच इश्टा सांगा ताकलान विकायेन दिसारून जोडलेली जोडसी गूर केली बोरे भाशेन आपले गांठीक धरून शेकी तो गोंया पडतो तापाच वर्सांची वियाज मारून गल्फाची वियाज मारून येताना दुडू ताणे हाडलेले जोडून रावोंक आपल्याक बोंगलो बांदता पोन्ने आपले गोर मोडून पोन्नेकारांत आसलेली ओडवरातोर पोया तो भायर उडयता काडून व्हडले बोंगऱ्यान धाकटे आरशाचेर कुरीस दोत्ता याडून देवाचो मुक्त आसलोलो गिरेस्काय नासली गोर तें धाकटुलें आसलें ओरातोर व्हडली आसली मनशा तूं चिती नासताना पिसाय तूं कोत्ताय कसली देवान दिलां तें सारकें काम मिजाज करिना काय वसली तुझ्या लागीं कांय नासलें तेन्ना देवाक तूं मारी उलो काकू तुजी दिसोन देवान मागण्यांक तुज्या कान दिलो मन तुजें पळोवन देवान तुका ओडगिरेस केलो दुडू जातूच मनशा तूं देवाचेर बेमान जालो दुडू जातूच मनशा तूं देवाचेर बेमान जालो हाँ हेलो हाँ प्रवीण भाई बोलो શું સમાચાર છે हाँ શેર બજાર हाँ क्या हालत છે हाँ हाँ खरीद खरीद કેટલા પૈસા છે 20 લાખ અરે हाँ ड्राफ्ट भेजे ओके ओके बाय पटेल बाप पटेल बाप पटेल बाप गिरिजा गिरिजाला सगळे घाबरला किती झाला पटेल बाप बरो जालो तू म्हाका ह्या वेळार हांगासर मेळ्ळो हांव तुका सोदून येतालें ह्या वेळार म्हाका तुजो आदार जाय तूं जावन आसा म्हजो धीर आनी आदार एलिजा हांव तुका आदार करता सांग किती झाला किती झाला म्हजी तूं बरी ना ताचे पासून म्हाका दुडू जाय आसलें हाँ हाँ संजोवे कितले पैसे जाय सुमार 2.5 लाख रुपया जाय तूं दितलोय न्हय म्हाका पटेल बाप 2.5 lakhs एलिजा हे इतले सगळे पैसे तुका कित्याक जाय किती जाला तुझ्या दुयेक कसली बिमारी जाल्या हांव कांयच नको पटेल बाप म्हजी तूं हॉस्पिटलान आसा तेजी तकलेचें ऑपरेशन आसा देखून डॉक्टरान सांगला 2.5 लाख रुपया जाय म्हणून तूं म्हाका दितलोय न्हय पटेल नाका बाप पिनाका फ्रेंड एलिजा हांव सजवलो तुका एक 100-500 हजार रुपया जाय म्हणून इतलो सगळो पैसो म्हजो हांगा ना आनी धंदो मंदी आसा पळय म्हजो पैसो गुजरात बँकात आसा
आता हांव गुजरात वयता म्हणल्यार एक 15 दीस लागतले न्ही. पटेल बाब कितें तरी करूंक जाय ना हांगासर हांव तुजी दूड सगळें बारीक करतली उपकार करून म्हाका एलिजा हांव पैशांक घाबरना. हांव बिना पैशांक तुजी जमीन आसा हांव जाणा पळय. पूण 15 दीस तूं वाट पळय. गुजरात वयता पयशे हाडटा म्हणल्यार 15 दीस लागतले. 15 दीस लागतलेच ते. 15 दीस लागतले ते. 15 दीस 15 दीस लागतले. म्हजे तुवेंचें कितें जातलें त्यो सांग दुनिया. आतां हांव कितें करूं खंयसर हांव वचो तूंच म्हाका तुजो आदार दी दुनिया. म्हजे तुवेंचें कितें जातलें म्हणून हांव नकळो म्हाका तुजो आदार दी दुनिया. कोण म्हाका पावतलो ह्या वेळार दुनिया. कोण म्हाका पावतलो. एलिसा तू भियेना काय. हांव आसतना तुवें भियेवपाची कसलीच गरज ना. हांव तुका मोचो आदार दितो. सांग मोचो तुका कसलो आदार जाय. पूण एलिसा म्हाका एक सद्याक 50 रुपया आसले. 2 दीस जाले हांव सोरो पिवंक ना. काय तर पिजलेले पाव घालून उदीक कित्याक पिजताय. ह्या वेळार म्हाका तुज्या आदाराची गरज आसा. म्हजी धूव मोन्नाचे तोंडीन आसा. आयकलेलें हांवें तूं लांतान उडकी मारल्या म्हणून. कानान कित्याक उडकी मारूं. हांव कांयच नको. पूण आतां दोतोरान सांगलां ताका ऑपरेशन करपाक 2.5 लाख रुपया जाय म्हणून. तूं म्हाका आदार दितलो न्हू. एलिसा कित्याक म्हणून म्हजी फकाणां करताय. 2.5 लाख म्हज्या लागीं आसलेले जाल्यार हांव एक बारूच विकतें घेतलो आसलो आनीक शूज बसून सोरो घेतलो आसलो. पूण तूं भियेना काय. हांव तुका म्हजो आतां दितलो म्हटल्यार दितलोच. तूं म्हाका आदार ओय दितलो. एलिसा कित्याक तूं तुजी तकली उजार करिनाय. हा इतलें तुज्या लागीं आसतना तुका लोकां लागीं म्हाका कधी सोयीच जावन गेला. आगो तुजे पूत लंडनार आसात न्हू. हा आगो एक फोन गुंडाय मगो ताका रोखडेच 2.5 लाख धाडटले. काय तर म्हजे दूध धाडटले. हा तुका दिसता ते धाडटले म्हणून. दिसता रोखडेच धाडटले. हांव तांकां फोन करूं. चल बेगीन वच. वय म्हाका दिसता तेच बरें हांवें तांकां फोन करून सांगलें. घडीक ते दूड धाडटले. नाजाल्यार ते भयणीची खबर आयकून म्हाका दिसता ते गोंया येतले. येतले घरा येतले. बरें हांव वचून चल तांकां बेगीन फोन वच. करतां. बेगीन वच आनीक रोखडेच फोन गुंडाय. वेट बिडार करिना काय. बेगीन वच. हांव म्हणून कितें करतलो. हांव कितें सांगता तितलें आयकता. म्हाका सोऱ्याची सारकी संवय जावन गेल्या. कितें आशिल्ली बडा एक जोडे फामील आसन वचेल आसन मोतां कोण नासलोले भाशेन तुजे गाडजिना बसोवन वचय मुगे दीस काडा. हांवें कितें जावपाचें बायले कितें जावपाचें कोण जाणा. कोणा फोण गेला. पळो उरसा कोण चेक काडटा आज काली. फकत आसात मनीस मनीस न्हू. सदान आड पडो कितें करपाचें वयलें ते दीस. सदान आड पडो कितें आशिल्ली पडा दिले आवपाचें ना जाल्यार ना. कितें आशिल्ली पडा. अरे अरे मिंगेल मरे. ओय हांव बिलो केतो बसलो. आतां बसलो पूण तूं वया रे राना चेरा कितू उड माल तुका. मनशाची याद जाला 12 वाटेन येत म्हणटा सारकी खबर ना रे. की जालें एक सांगू बरेलो मनीस दुयेंत कितको पडटा. हा मनशाचे दुयेंस येल मोटरी ऑटोमॅटिक मनीस दुयेंस जाता. आदले मरे पाण्या घेयना हा मनशा बोडसा पयस ना जाल म्हणटरी मनीस दुयेंत जाता. आजा डिसल म्हजी तकली उसोटा चितून बोडसा पयस नाय म्हूण. आतां कितें करपाचें. हांवें कितें खावपाचें बायले कितें खावपाचें ते एकलो देव जाणा. कितें आशिल्ली पडरी हे जळफा मेला रे. पूण हांव तुगे कांय सुनवो ना सातान. तुवें सातान चडूय चिंतना का. हे भाशेन दोग जाण भुरगे तुजी भाशेन गार्डनां बसून चिंता हय तेच तकले किळ कोण मेले. आ आनी कितें पळय केसले प्रॉन्स किळे. किडे येयले. रोज म्हणून सुंगटा हांवें जाणालो मरे. आनी एकटो भुरगो पेडणेचो तुजी भाशेन बसून गार्डनां चिंता हय तेच तकले आपी निसान मेलो. एक हापिनेस देख नालो अशी हुई हुई चोटा. तकले ओके हापिनेस चोळापू. हांव कितें चिंता जाण मरे. कितें जालें. 18 वर्सां आसता रे. हय मुगे पाय मेलो. अरे रे रे 18 वर्सां आसतना पयस न्हू म्हूण मरे पायन म्हाका 50,000 दवरले हा म्हूण. हय 50,000 कापजात थिंगाय 40,000 दवरले आनी माय मेली. हय मागीर ते 40,000 कापजात थिंगाय 30,000 दवरले आनी तितूय मेलो. बरो लागी मरे तूं.
तुगे नशिबा हजार 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 आणि उल्या ते मेली हय. त्या 30 कापजात तिंग आहे हय. 20,000 दोले आणि ती माई मेली मागीर त्या 20 कापजात तिंग आहे 10,000 दोले आणि माम मेलो हा. ओय माझ माम ओ दे माझ भाऊ एक मामुडाई हय. अरे माम हय. मुगे माईच भाव रोगताचो माम मेलो आ. 10,000 दोल्यानी ए आणि या आता चितपान केसो गरजा नशिबा सगळे हजार 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 सुमराचो लाखपती जावपा लाखपतीच रे आवाज रुपया 95 गाडना बसन हा एक जोड फॅमिली हा किती आशिरी पडा Family? कोणा कोणा पण गेला आमने कित केलं रे अरे बाबा फॅमिली बोर झाला ना हिंग बसो बाबाचो फॅमिली तू कित केलं रे अरे एक जोड फॅमिली एक एक चन मोर मागे दादा असा दुरून जाई नाही माझ्या पाच मारी आता आउट या हा फॅमिली मरपाचे दादा तू धरपाचे मेले की जाता ओढे ती फॅमिली ए या चिंचितून हय. काल्या मडाची ओर असून उडमान जी तो मारलो मागीर माडाचे वयर वचून उडी मान जीव दिवपा न्हू दिल्लाय कित्या माखू गोडा मडाची ओचाकू जाणा कितको वयताय ते आबा माडाचे वयर वचपाक कोण ना तुका पपायाचे वयर वचपाक कोण मरे तुका आणि बेटा ते हाताव काढ हा ए चोय सांतान तुका सांगत हांव टेन्शन फेस करपाशी मागतोय रे म्हाका दिसा 4 पाटी 4 बासा मार पडा कोणा रे हा आलो लावून कोणा गे मार पडा पाहिले गेलो अरे सोक्का उडे चा पिशनु उडे साली उड्या मार पडा हे कित मोठ रे आणि माझी चोय व्यापारामुळे पिशनु उडे मुठिया मार पडा हे कित मोठ रे आणि माझी चोय चा पिशनु उडे तापटा मार पडा कित मोठ रे आणि मागीर रात्री बरे पिशनु उडे मोटांग मार पडा डाबा 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 हे कित मोठ रे मुडी कणाने एक पाट बाहेर काढू तर तोड फोटोला मार एका किड्या बोल 3 पाट मुळोय ते सिद्धीत दोल ना उलटी आहे ना एक सांगू आता तुक त्या मारा सारखी सवय झाली असतली न्हू हय. एक दिवस तुक मार पडा गेल्या तुक नीत पडा असतली अरे नींद आणि उंची जेवण पोटावच ना हे कित बोल सांगतो कणाने उतर मुळना येईल ते तोंडा येईल समज तुका सांगत हय. आणि समज तू बायले माग मारना म्हणतो हय. आणि माग बायले मारपा उगडास ना म्हणतो न्हू हय. आ बायले उगडास कोता आज माग मारना मार मुठा बुडा 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 बुडाईल मरे हा बुडाईले झाडे नका आय विचारला बुडाईल मरे एक सांगू किती पोटो तुक मारू अरे ते बायले रेस जावणार रे बाहेर पिऊन येत मरे आणि रात्री तिकडे डाबा डाब डाबा डाब डाबा डाब डाब किती सारखे येन येतात. वर की चालते हबन ना तुका किती झाले? अरे बायल पिऊन गेलो घरा को येली ना आ बायले सुदून गेलो हय. अरे बायल हुया हय. आव काढा आणि बायले आमगे स्वप्न हय. ते सोप्याचे निंगलो पोटोड कोण निंगलो कोण असं बायले हय. मग झापाच को उबारतो बाय जुडिलो होय बाजूला बाय जुडिलो आणि तू उभं राहिलो? बोर झाले फोन कडमू चालू बाय तू वर चल मरे आणि बायले कोणताले बायले तुम्हाला बाय सगळा कितल्या उडेला सारखे बायल सांगता आपल्या तू हबन ना होय आपल्या बोकडे पिल दिसलोय मुडी उठून मुडी मार की दादा मुळला यात्रेचे तोंडाको तू चाडो येता ते तोंडा एक सांगू बायल हुईस तुझे गावानू बंबईची अरे अरे होईन गेलो रे होईन गेलो हा? अरे म्हाका ओकेचोच दिसता मरे. म्हाका ओकेचोच दिसता अरे म्हजो भोव दिसता करू जाय म्हाका मेळ मू सांगतो हॅलो 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 हे सांग किती कोणाची खबर चलताली बायलेची हा हो काजारी काजार हुई बायल तर डेली मात हुई हाय? ही बायल तरी म्हाक मेटा न्हू हा कितें करतलो ते हांव एक रातच्या भितो दाखयता दादून म्हणून कोण तो बायल म्हणजे दादून म्हणजे मारो फुगो ही बायल तू- हे केल्लोली तू ताच्या बायले वळखत आहे वळख ना तुझी सलवार हा. झाली ती तरी म्हाक वळखता आणि हांव तरी ते वळखता टाक हे पाईप चोक कोते जाव हे पाईप होय? मागी उजे प्लंबर आदी वाड म्हणतो न्हू हे पाईप साफ करून जापाना हॅलो 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 झाडाय मरे कित गो आव मरे वय, वय, वय. ताची बायल
हॅलो मिस्टर डायस हांव आतां तुजें चिंतालो ओके 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 डायस आयज हांव तुजें काम करतां ओके ओके डायस या बाय येस सर. बॉस्को ती ग्रीन फायल नंबर 23 मिस्टर डायसाची फायल घेऊन ओके सर. बॉस्को येस सर. ही फायल जेई कोडे दी आनी ताका सांग मिस्टर डायसाचें कनेक्शन आयज जावकूच जाय म्हणून ओके, सर. यू मे गो ओके बाय सर ना मायन म्हाका बरो शिकयलो आनी केलो व्हडलो इंजिनियर ऑफिसान बरें काम करतालो हांव बसोन कोदेलीचेर तुडवाची म्हाका आसावून विसर घातलो माय भयणीचेर इंजिनियर जावन लंडन काम करता ह्या पेट्रोल पंपाचेर सगल्याकूच म्हणना मनीस आसता एक संसार हो पोत्तिता दुडवाचे आशे नदर मारीत तर शिम्मेरा सोना मनशाचे ते कशे तुमकां एक कशें दिसतले तुमी पडत तर ते फाशे तू अजूनही हांगाच आसा. हांव घरा लागीं वचोन न्हेसोन पाटेक वचोन तयार जाली आनी तू अजूनही रेडी जावंक ना. अरे बाबा हांवें तुका सांगलेलें न्हेसोन तयार जावन पाटेक वचोंक जाय म्हणून. शायना इंग्लिशीन एक म्हणणे आसा नेवर रन आफ्टर मनी लेट मनी रन आफ्टर यू अशें म्हणून. तर तू म्हाका सांगूंक सोदताय इंडियेक आसतना दुडू तुज्या फाटल्यान धांवताले म्हणून ना जेब तू गोंय आसतना एक व्हडलो इंजिनियर आसलो पूण तू जोडटाली ती जोड आमकां पावो नासली खावंक जेवंकूच पावंक नासली. म्हाका बरें बरें न्हेसोंक मेळो नासलें. हांगा लंडनाक आमी खुशाल आसात. तू डब्बालान जोडटा भरपूर पयशे मेळटात. तोरी आसतना तू खुशाल ना. कसो खुशाल आसतलो गोंया म्हाका थोडो पगार मेळटलो जायत पूण तोरी हांव खुशाल आसलो कित्याक गोंया म्हज्या सांगाताक म्हजी माय आसली म्हजी भयण म्हज्या सांगाताक आसली कितले कामदार म्हज्या हाता खाला काम करताले आनी हांगा हांव दुसऱ्याच्या हाता खाला काम करता. तुवें म्हाका लंडन हाडलो सांगून कितले गोंयकार भुरगे इतले सोडटात तितले सोडटात ते खुशाल आसात म्हणून पूण हांव खुशाल ना. खुशाल आसा तूं तातूंत पेट्रोल पंपार भितर एसीन ऑफिसान काम करता आनी हांव भायर मोटरान पेट्रोल घालता. तर सांग शायना म्हाका हांगा सूख खुंयचें? सूख? कसलें सूख? तुवें म्हाका सूख दिवचे बदले तू दीस रात तुजे मायचे आनी भयणीचे चिंतता. पळय तुजो धाकटो भाव जॉर्ज लंडनाक आयलो एका फॉरेनरा लागीं काजार जालो आनी तो आतां पॅरिसाक आसा. ताका आपले मायचे भयणीचे पडोवता ना म्हणून ताका तुजी आनी म्हजी पासून खबर घेना. जाल्यार फकत तूंच तुजे तकलेर मायचो आनी भयणीचो पेस घेवन कित्याक भोंवताय? शायना दुसऱ्याचेर बोडी मारूंक चड सोंपें पूण ती बोडयेचें दूख मारतेल्या गमना. पूण जी बोडी कोणाचेर पडटा ताका त्या बोडयेची दूख गमता.
म्हजे मायन म्हाका जल्माक हाडलो, वाडयलो, शिकयलो, हांव देखूनच हांव तुका मेवलो. म्हज्या भयणीन म्हाका भावपणाच्या मोगान शिकलो, पूण हें तुका सगळें गमचें ना, कारण वस्तू तुज्या लागीं ना. म्हाका म्हजें माय बाप, म्हजी फामील कोणूच ना. देखूनच तूं म्हाका केळटाय न्हय. ना शायना, हांव तुका केळी ना. चल चोड ती खबर, हांव म्हजे ड्रेस चेंज करता, सगळें पार्टी घे. चल. आसलोलो ल्हानूच आसतना ताचो माय पाय सोंपलोलो. मोताना पाय पुताक सांगतालो, भयणीचो फुडार आसा दुकान बोल्लोलो. आतां तो वाडोन व्हडलो जालोलो, भयणीचे खोती कुसके काडटालो. भयणीचे रातीस आपल्या चिंतालो, देवाचेर ओडशीन तो कोत्तालो. एकलीच पॉयंटाची जल्मांतान कुड्डी आसली. रुपटाचे सोबीत उलोप आसले मोगान, पूण नोदो ताका नासली. बाकामताचो खोरी भयणीक सुकी दोरी, उणी नासली वस्तू कसली. नशीब त्या चेडवाचे कुड्डें तें आसलोलें, देखून सोयरीक जाय नासली. कित्याक म्हूण दोनया भयणीक कुड्डें करून तुवें सोडलें. ताचे लागीं काजार जावन कोण कबूल ना, आतां तें वाडोन जाला पळय व्हडलें. जायत्या दोतोरान ताका दाखयलें, पूण एकूय ओकोत बऱ्याक ना ताका पडलें. भयण भावाक बँग मारून सांगतालें, सासणांक कुड्डें आपूण अशें चुल्लें. पुयात आवचीत एक दीस ताच्या भावाक मारेकार एक्सिडेंट जाता. कंपनीन काम तो कोत्तालो, भयणीचे चिंतालो, देरेपेन ताका घुंवड येता. उबो तो आसलोलो मिशिनाचेर पडोन, दोनूय ताचे हात कातोता. भयणीक भावाची खबर गमता, पिशा पोरी तें जावन भावाक पडूंक आशेता. रोगोत वचोन ताच्या भावाचे हॉस्पिटलान सिरियस म्हूण दवरता ताका. ताजे लागीं उलोवंक जायना सारकें, दोतोराक सांगता आपल्या भयणीक सांडी नाका. म्हजी एकलीच भयण आसा कुड्डी, आमोरच्या आदीं म्हजे दोळे दी तिका. मोतोगोच बेगीन आपल्याक पुरी नाका, म्हज्या दोळ्यांनी भयणीक पळोवं दी म्हाका. सालवार करूंक दोतोर वावुरता, भाव हॉस्पिटलान मोडटा. तो मोरच्या आदीं भावाचे दोळे काडून भयणीक घालता. दोळे म्हाका दिवून संवसार गेलोय सोडून, म्हूण भयण दुकानी रडटा. भयणीक दोळ्यांनी आतां
सांगलाय सर पिनाका पिनाक म्हणून हा कोविडसान 20 किलो दिन राहिले काय तू हे भारकारा ऑर्डर आता फकत 100 ग्राम मूल्य आहे पुरी तुझी मरणार माशे माका वेगेन दर रे आता तोड हा जाऊची आवडी मार किती आता माक वेग मारून जायचं ना ती माक वेग मारून देऊन आणि आता हांव जाय वेग मारून होय राहते हा तोंड फुलन पोचलाय तो तरी बाबा झालो हॉस्पिटल आम घरा जाईल नाही हांव फास्ट चलत मग तू फास्ट चल नाका टायमिंगाचे चलत दिसता तू लोडीड हा आणि हांव अनलोडीड हा उठ कित्या उठ रे कित्या रे ही काय आणले दिसते मला नी का दया बेटा काय आणले बरे तुझे बायल पेमेंट हा किती ना पेमेंट येईल ती आता बस प्लीज त्या आडी हॅलो हॅलो ही तुझी बाई म्हणून ही तुझी बाई ना ती मुझी माय सगळ्या भाटीची आमची ते आमदार झाला हे आपल्या घ्या घेऊन बसता कासार झाल्या 5 महिने झाले बायल प्रेग्नेंट आणलं 7 महिने झाले कोण हेल्प केलं काही कोणा बघा बायलेचं गुन्हा करून जाय ना तिथं आज शॉर्टकट चढ झालंय आधी ती ना बस सुटायले मडगोसम मुंबई वचपा मुंबई 16 पावताले आणि आज 6 की गोंय सुट्टाय ते 16 को पावताय मुंबई हुच्च्या शॉर्टकट झाले कितको काही कोण साधारण हो त्याला मरे ते धाकटो घर संसार नु ऐकलं ना तो केलं आणलो तुमले ते सवा हा किती काजार झाल्या 2 वर्ष झाली अजून पासून नाही बायले हँग मालना किती मोठं आणि की पाठ मुली उघड्या सिलो टाकायच तू एक मुंडे वर झाले ते भितर घालते त्या धोत्रा बले किती आला एगे सॉरी के पी पियोन सॉरी केन बन होतो तुम्ही रीत करू आला किती उभारावून होबरे मारतात रे चल बेगीन दादा कापय बाकी एक सांगू तू प्रेग्नेंट आहा किती ओय ओय चलत तो होईच महिना चलत तो होईच महिना तुला तेच ना आता तू चलत तो होईच महिना मका पाचवा होई आवे तुझे बाप झालो आणि मुझे बाई जायचं ना माझी कोरी आमको तो काय पिका झालं ओय ओय ऑफ कोर्स आपके हुंची तोंडाला मोठी पण ते काचा झाले 2 वर्ष झाले पण अजून पासून नाही ते टाच केला अजून टाच केला जा आमगे पहिले असं आमगे पहिले आम पहिले दिन तर मी भाई पहिले तुझी गोरकान आयुची सर्व पिऊन आहे ना किती ओय येताच तो एक कडर पिओ नेल्या सोडपा तयार ना होई ते माग सोडपा तयार ना होई काल हांवें तुजे लागीं एक चीट दिलेली जे गोरकानीक घेवन मेडिकलान वच म्हणून ते तुझी चीट दिलो ती हांवें पोस्टां घायली अरे ती मला थिंगजाल लागत रे अरे ती धोत्रा चीट दिलोली ती चीट घेत धोत्रा बोले वचून ती पोस्ट केली आता एक काम कर बायले ती पोस्ट कर चेकअप झाले तरी होय न्हू ऐक फोकाणा करी नाका काल हांवें तुका सांगला सिरियस केस होय ती म्हाका सांगोले तेजी लिव्हर सारकी पातळ जाल म्हणून तर हांव जावपा ना म्हणतो तर ताका चोवपा न्हू हांव मेडिकलान फोन करता तुमचे गोरकानीक घे आनी मेडिकलान वच ओके तू सोड पिता तू नाही तोंडे इलो केना गो होई आणि लावूय मोठा इंग भोगले सॉर्या वार ह्या गामो इतको गत वास येता तो एक मुस्ताश ए उठ लकावर लजे मला मला ओय मेडिकलान होताय किते रे तू कानी मेडिकल आव ना मोर गो आवाज लेटी होता आणि तिके लिव्हर बोरिंग म्हणाला यो यो पिऊन तोंड सारखे आठवला तिसान आठवते बशी सीट बरे हा सारखे टिबल सीट कुच्या बेटा आमगे सीट गेला तोंड बरे हा पोट बोला रे तुझे होई पोट बोला तुझे पोट तुझी बाजूने गाडी नको रिच करू नको तो अरे मुझे बायले चला तो 5वो ओ 7वो मंजुरी जाईल ही केस तुझी येतो देव हा 5 झालं ना ही केस तुझे चल यो चला. उठ किसे का यो वीस अतिवत सता चलात भितर मिसेस कारवालो तुवें रुग्णाचो बंदोबस्त केलो न्हय व्हडलो दोतोर रावता तुजे दुयेचें ऑपरेशन करून ना दोतोर बाब
पयशांची बंदोबस्त जावंक ना दोतोरबाब पूण हो गे हो एक नंबर आसा पळय मोबाईल नंबर होय आणि कोणाचो तो म्हज्या पुताचो तुझ्या पुताचो होय तो लंडन आसता तुझो पूत लंडन आसता होय दोतोरबाब तूं ताका फोन कर आनी तूं फोनाचेर उलय आनी सगळें तूं सागत ताका सांग म्हाका ते फोनार उलोवंक गमना हांव तुका डायल करून दिता तूंच ताच्या लागीं उलय रिंग जाता हांव घे उलय दोतोर तूं उलय न्हय ना ना तूं उलय म्हाका तें सदमना लागीं दवर अशें हॅलो हॅलो बाबा जॅक हॅलो माय वय बाबा माय उलयता बाबा तुजी भयण चड बरी ना रे बाबा कितें माय रोमा माय कितें जालां वय रे बाबा हॉस्पिटलान आसा बाबा तेका ऑपरेशन आसा ऑपरेशन दोतोरान सांगला 2.5 लाख रुपया जाय म्हणून वय रे बाबा तूं धाडटलोय न्हय रे बाबा माय म्हाका तुजें कांयच आयकूं येना माय हांगा पार्टी चलता माय हांव तुका फाल्यां फोन करतां लाख रे बाबा तू धाडटलोय न्हय बायचें ऑपरेशन करूंक जाय रे बाबा धाडा रे बाबा वेगी धाडटलोय न्हय रे बाबा 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 2.5 लाख तू धाडटलोय न्हय बाबा 2.5 लाख रे मिसेस कार्मेल बोचे लागीं दी बाबा हांव तुज्या पुता लागीं उलयतां 2.5 लाख धाडटलो रे हांगा दी हॅलो डिस्कनेक्ट कर तुज्या पुतान तुका कितें सांगला ताणें सांगला ताका आयकूंक येना खंय ती पार्टी चलता न्हय ताणें फाल्यां फोन करता म्हूण सांगला दोतोर फाल्यां फोन करता म्हूण सांगला होय मिसेस कार्मेलो आय एम सॉरी तुजें तुवें घरा व्हरोंक जाता तशें म्हज्यान तुका कसलोच आधार दिवंक जावचो ना दोतोर कितेंय तरी कर आनी म्हज्या दुयेचें ऑपरेशन कर दोतोर तशी करी नाका दोतोर म्हज्या दुयेक चालवा म्हज्या लागीं आधार दिवंक हांव जावचो तुजे पयसो बारीक ट्राय टू अंडरस्टँड मी दोतोर बाब तशें करी नाकाय दोतोर बाब दुनिया कित्याक म्हणून तुवें आमची रोसले धाडलें दूद म्हज्या तुवें कशें घडोवन ताणें कसली आदारली चूक आचुडून तुज्या ताई मागता मोडो घेवना काय मोटलो रूप दुनियाक तुजे साथीन आसा मनशाच्या जिविताचो तो रूप दुनिया कसले चुकीक लागून आमकां दिली तुवें शिक्षा आमचेर असले हें दूख धाडून जायत आमची कोताय परिक्षा देवाच्या मुखार तुजी पदवी केन्ना चलची ना रे मनशा दोग जाण लंडन कारकूत यासो कुटीन कोणें घालूंक ना भिक्षा दोग जाण लंडन कारकूत यासो कुटीन कोणें घालूंक ना भिक्षा बाय आतां हांव नको आमचें कितें जातलें तें चल बाय हांव तुका आतां घरा व्हरता आतां आमी देवाचेरूच पातयेवन जियोंक जाय गो बाय देवाचेरूच पातयेवन जियोंक जाय एक भाड येता हांव यो व्हडल्या गोंयाक वयता रे ओल्ड गोवा 60 रुपया बरें 60 जाल्यार 60 चल कमन सीट
हो मेवला तो सायकल बैलाचो गाडो चलयता कहो दिसता पायलट इरमाव गोडये गोडये कित्याक मारताय ब्रेक सायकलीन वेतात ते तुका कोत्तात ओवरटेक ही चेडवां फाटल्यान बसतूच मोटरसायकल कोत्ता शेत देखून सुलो चलयता चिड्डत म्हणून तुजी आयसिंग केक मोटरसायकल चलयताना पळोवंक जाय मुखार आरशांतल्यान म्हाका पळोवन तकली करिना कांय पिकार हांव आरशान पळयता फाटल्यान येवन धोको मारीत म्हूण टँकर आनी ब्रेक मारता रस्तो पाड जावन जाल्यार ती स्पीड ब्रेकर मोटरसायकल चलयताना पळोवंक जाय मुखार आरशांतल्यान म्हाका पळोवन तकली करिना कांय पिकार हांव आरशान पळयता फाटल्यान येवन धोको मारीत म्हूण टँकर आनी ब्रेक मारता रस्तो पाड जावन जाल्यार ती स्पीड ब्रेकर अरे फास्ट वच बरे मिसा बसून पावून जाय बरे हालू नाका पडटली मुगो हालू नाका फास्ट वच बरे मिसा पावून जाय मरे पणजेतान व्हडल्या गोंयां पावोंक लागतलो वद्दो दीस दिसता म्हाका चुकतले फेस्ताचे व्हडले मीस तुझे शॉर्टकट इस्कट पळोवन धांवोन आयलो एक मनीस ही स्पीड वाडयता दर्यान पडोन जावपाचें रेस्टीन खबरो सांगोन चलयताय केन्ना सोंपतली फुडली वाट टायमार पावना जाल्यार दिवची ना भाड्याचे रुपया 60 रुपया नाका 50 पुरो 10 रुपया घालबात तूं 2 पाट फाटल्यान आदोव लाय ते 10 रुपया कर काट खबरो सांगोन चलयताय केन्ना सोंपतली फुडली वाट टायमार पावना जाल्यार दिवची ना भाड्याचे रुपया 60 रुपया नाका 50 पुरो 10 रुपया घालबात तूं 2 पाट फाटल्यान आदोव लाय ते 10 रुपया कर काट अरे फास्ट वच रे कहो चलयता मग कोण जाणा सांगा मुखार पय रे मोटरसायकल चलयताय हेल्मेट घाली नासतना एक्सिडंट जायत नाल फुट्टलो की तुका खबर ना नाल फुट्टलो वाड सोरो फुट्टेले तें सांगोंक जायना हेल्मेटाचो कायदो पायलटांक आनी पॅसेंजरांक कित्याक ना पुलिसेन धरून बंद करूंक जाय घाली नाय तर हेल्मेट ह्या मुखार टॅक्सीन भोंवतली नाका वतली झंझट टॅक्सी ड्रायव्हर लावून काट मारून कोत्तेले सीए टिकेट तुझ्या बाटान शेतान शॉर्टकट मारून हुशार फोकोत पायलट पुलिसेन धरून बंद करूंक जाय घाली ना तर हेल्मेट ह्या मुखार टॅक्सीन भोंवतली नाका वतली झंझट टॅक्सी ड्रायव्हर लावून काट मारून कोत्तेले सीए टिकेट तुझ्या भाटान शेतान शॉर्टकट मारून हुशार फोकोत पायलट अरे फास्ट वच बरे केन्ना पावतले मीस खबर जातले मरे
किती टोकी असत हे तुझे माइंड लागून उलोय बाबा सांग म्हाका तुझे जिवितांत कितें घडलां तें आयज एक म्हयनो जालो बाय तू अशें बसून आसा एक जीव म्हणून कसो उलोय बाय उलोय एक उठो आसा हे म्हजे कान आशिल्ल्याक बाय मान मोडल्या उतर आयकून कितें तोंड उलोय बाय उलोय बाय देव बरो दिसता आमचे आनी तू कशी आसा हांव बरी आसा बाबा पूण हांवें तुका वळखूंक ना आंटी आयसूय तुवें म्हाका वळखूंक ना हांव तुज्या पुता बरोबर दुबाय गेल्लो पळयतो बाबा तूं कसो आसा एकदम बरो आसा आनी दुबायसून केन्ना आयलो आनी परत केन्ना वयतले बाबा हांव दुबाय परतून वचना कित्याक हांव दुबायची सर्वीस सोडून आयला दुबायची सर्वीस सोडून आयलाय तशें जाल्यार तूंय पुर्तुगेज पासपोर्ट करून पुर्तुगाला वयता दिसता ना आंटी तुज्या पूत गेल्यात म्हणून हांवूय वचूंक सोदिना हांव म्हजी दुबायची सर्वीस सोडून आयला फकत म्हजे जाणटे मायक आनी पायक लागून म्हजी माय पाय आतां जाणटी जाल्यात आनी तांकां म्हज्या आदाराची गरज हे पासत हांवें चिंतलां गोंयांतूच रावन ल्हानशी नोकरी करून म्हजी माय पायची सेवा करून ह्या तुवें चिंतलेल्या चिंतनाचेर देवान ती बेसांव पडो आनी तुजी चिंतलेली चिंतना सुकोड जावं म्हणून हांव देवा लागीं मागतलें जाणां आंटी हांव दुबय आसतना हांवें तुमच्या पुता लागीं चर्ची लागीं 5,000 रुपया घेतलेले हांव ताका ते परतून दितालो म्हूण आसलो पूण आमची भेटूच म्हणून देखून आयज हांव 5,000 रुपया घेवन आयलां हे 5,000 रुपया तूं तुज्या लागीं दवर आनी तो हेतून पुताच्या लागीं दी म्हजे दोग पूत आनी सून हे घर सोडून गेलेले ताणीन म्हाका एक पयसो पासून धाडूंक ना म्हणून एक फोन करून आपली भयण कशी आसा म्हणून ताणी म्हाका विचारलें बाबा तूंच सांग हे दुडू हांव खंयच्या हातांनी घेतली बाबा हे दुडू तुजेच लागीं दवर आनी ते केन्ना आयले म्हणटोस आनी तुका मेवले म्हणटोस तूं ताचेच हातीन दी रे बाबा कितें खुशी आंटी आंटी खरो म्हणल्यार हांव आयकून जाणा जो पूत जॉर्ज भायल्या गांवांत काजार जालो म्हणून जॉर्ज काजार जालो होय आनी हांव हेंवूय आयकून जाणा तुजे धुवेची खबर आंटी हांव खूब दुखी जालो तुजे धुवेची खबर आयकून हांव सदांच देवा लागीं मागतलो देवान तिका बेगीनूच बरी केल्यार पुरो म्हणून बरें आंटी हांव येता बरें बाबा देव बरें करूं बाबा म्हजो पूत जॉर्ज काजार जालो आनी म्हाका ही खबर पासून ताणें सांगून धाडूंक ना जावं बाबा तुमी सुखी रावात हांव सदांच देवा लागीं मागतलें तुमी सुखी आसता बरोबर बाय हांवें तुमी राधान दवरला हांव रोखडी पळोवन घेता हांगासरूच बसा बाय उडो नाका यार खंय वचूं नाका रोखडीच येता रमाबाई कशें आसा उलयना दिसता उलयतले कशें आजीचा फोन करून बसोय याद आसा गुजराताक वचून आय गो हा गुजराताक केन्ना वयतले गो कसो वतलो रे म्हाका गुजराताक तूं दुखलून न्हय उखलून बियाना काय हांव तुका गुजराताक पावयतलो हांव तुका गुजराताक पावयले बगर केन्नाच रावचो ना किटन बाय तू आनी हांगा म्हाका पळोवन अजाप जालो अजाप जावपाची गरज ना हांव कोणाकूच कांय सांगचो ना म्हजें म्हाका दी आनी म्हजें तोंड बंद कर म्हाका म्हजें मेवलें पुरो म्हाका कित्याक दुसऱ्याचें पडना ए केटान बाय तू कितें सांगूंक सोदता तो बलात्कार हांवें केला म्हणून तूं म्हाका ब्लॅकमेल करूंक सोदता आयकूय म्हटलां तो बलात्कार तुवें केला म्हणून तूं तुजेर घेता जाल्यार तुजी कशी पाटील बाय जाणा जाव उसो पालोवंक जाता पूण दुवर मात केन्नाच लिपोवंक जायना ए उजो दुवर म्हाका कित्याक सांगता वच आनी फायर ब्रिगेडीक सांग न्ही हांव तुजें कांय सोजमोक ना सोजमोक ना तूं म्हजें कांय सोजमोक ना आतां सोजमोतलो
हांव डॉक्टराशी गेलोलो आनी डॉक्टरान म्हाका सांगला हांव सोरोप येवन म्हजे फीक पीट जाला म्हणून अरे तो नाश्ता आनी तो ट्रीटमेंट करूंक कितलेशे वसार जाय म्हणून आनी ते वसार म्हाका तूं दितलो ना जाल्यार नाजाल्यार कितें तूं कितें करतलो हांव मरतलो मरतलो अरे मत राम नाम सत्य है राम नाम सत्य तूं कितें सजमलो हांव मरतलो आनी तूं सामार जातलो म्हणून अशें गडोक हांव केन्नाच दिवचो ना चड म्हजो वेट पिड्यार करिनाकाय भितर वच आनी 20,000 घेवन या डॉक्टर म्हाका रावता आसतलो 20,000 ए केतन भाई मारो नाम बी हिरूभाई पटेल छे तू कितें सजमता हांव तुज्या पैशाचे बँक म्हणून 20,000 दी 20,000 खंयचे हांव तुका 20 पैसे पासून दिवंक कबूल ना चलनाचो बेबडो खंयचे बेबतो तुवें म्हाका बेबतो म्हटलो तूं नकोय सोरोप येलो जाल्यार म्हज्या तोंडाक घुट उरना म्हणून चल म्हजो वेट पिड्यार करिनाकाय भितर सर दुडू हाड आनी म्हाका दुडू दी ना जाल्यार हांव तो गुटूक तो करतलो गुट आनी कसलो आनी तूं कितें सजमता अरे हांवें तो बलात्कार केला म्हणून तुजे कडेन प्रूफ कितें आसा कितें प्रूफ आसा वा पटेल भाई वा तूं कितें सोजमलोय त्या दिसाक रमांक हांवें भितर धाडून हांव हांगासरलो गेलोय म्हणून ना हांव हांगासरलो वचूंक ना हांव हांगासरलो गेलो फाटल्या देरांतल्यान सोनेलांतल्यान हांवें सगळें पळयलें तुवें रोमाचेर कसो बलात्कार केला तो चेक हांवें आयकून सांग चेक हांवें आयकून हांवें करूंक ना तुज्या बाबान केला तुज्या बाबान पप्पा की मेळ्ळी खबर तुका तुवें आतां रोमांस अशें कित्याक पप्पा कित्याक अरे हे तो बेवडा छे बेवडा कोटचोर हांवें सांगला कोटचोर म्हणून कोटचोर रोमा 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 तो म्हजो बापा म्हणून तूं समोशी हांव ताका बोक्सोड्या दितलो म्हणून ना हांव ताका बोक्सोड्या दिवचो ना पूण हांव ताका कोर्टांत व्हरून हांव ताची न्हीद करतलो ताची न्हीद अरे बाबा अश्विन कोणा कोर्टी नोरोन कोणाची न्हीद करतलो रे बाबा हा कोणे कितें चोरला जाणा आंटी आमचे रोमांस हवे बलात्कार जाला कितें रोमाचो बलात्कार जाला हे तू सच सांगते होय आंटी बाय बाय सांग बाय आता तरी उलय तुझा बलात्कार झाला सांग बाय उलय बाय बाबा अश्विन सांग म्हाका हो बलात्कार कोणी केला म्हूण सांग म्हाका हांव ताचो जीव घेतला म्हाका रावचे ना आंटी हो बलात्कार करपी हांव दुसरो कोणूच न्हय पूण काशा म्हजो बाप्पा कितें तुझा बाबा हो तो पाटील बाय बाय सांग बाय आता तरी सच सांग उलय बाय सांग म्हाका त्या पाटीलान तुझा बलात्कार केला जाल्यार सांग बाय कितें तूं उलय नाही उलय बाय 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 कितें जालें बाय तुका बाय बाबा कोण कितें जालें कोणी तरी पावता कोण आसा तूं कोणी तरी पावता म्हज्या बायक कितें जालां पळय आंटी आमचे रोमांस सोंपले कितें रोमांस सोंपले ना ना रोमा रोमा आंटी 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 अरे होय पावरे दार यो रे गारो का पाव होतील मरे आम्ही यो 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 बेगिनो पाव होतील अरे साग सगळं गो अरे पाव होतील मरे ते दिसती पोटे आमगे घर मरे ओय गो माई सगळं गो म्हाका मुतू ते कोण गेलो मगो सारखे मुतू ते कोण गेलो मगो हे तू मोटरी तुझी पोट बोला होय माझे सगळं गो अरे पाव होतील मरे आम्ही चल रे माझे सगळं दोन रा पुणे सुन हुचाची नोची अरे बस दोन रे ओय गो हुचाची नोची कैसा दादल चलता सुंदरी ए सुंदरी तिसरा मगो मागास तलो हॅलो घर कुपारी रे कुपारी ना 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 अजूनही झालं ना पण बिना कुपाऱ्या तो चान्स आहे बघत तू काच धरला आज सुनानी आणि चान्स हुला बरे फोन कोणाला
मार रेडी कोण दोलो मागिरी इन ऍडव्हान्स मुडायचे पहिले बुकिंग कोण दरपाजे मागी कोण येता ना फोन बुक करता ओय नो मागी मेळा जाय तू माशे साक सकल दोर गो अरे वाह देल मुरे आम्ही अरे माझे तू किता सांग नको माको मुतू त्या कोण येल मुगो अरे मासे सोच रे किती सोय 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 मुडगो तू मागी सोस हातोर जायला कित कोता रुपागरस ना आमका श्री पडले कित्या? आमगे गारा मुकले सुमराची दुरीक बांधिया हे कित मुडगो दोर गो मागे दोर चर्चा रे बा देल मुरे बरं एक काम कर सुधरी मुगो दे साकतून घे सा काय घेतो ओय. अजो सत्तू गे रे करे तगडे साका मुस्ता मुकडे साका मुगे दुबलीची हा त्या पटाची हा अरे दोन आगो जाऊ पण अरे तू सोड मरे अडपण जाणे तुम्हाला आणि सोग लाडो तिथे फोल्डिंग ए तोड के तुम्ही नका वस्तू फोडी झाला नाही घे बा बेटा तू बरे गो मेल झाला नाही आणू बेटा आणि बेकार लोडी सिरीज कोणा तेसालो ए क्रिसमस होते मिंजल मरे ओए अबे कित को था हैप्पी बर्थडे नो हॅपी बर्थडे आज खुशाल हो किती बाहेर मेल देखून बाहेर मेली आणि बाहेर मेली असं का ताई हे किती कॉन्फरन्स इकडे बाहेर किती मेली अरे काल आम्ही रस्त्यावर चलो इताली बायलानी चलो मी ट्रॅका टायर हळो दिवर हुंडून बायल मेली सायडी दोन रिक्षा आलोले दिवर पुढं आवाज रिक्षा उचलून बाय कोण लागते कोणले मग बाहेर चलो आत गण भितो का बाई मेल मी खबर मेळो माका मोरण के दोना मरण आणि कोण बायलेचे मरण ना किती रे बायले मरण डोनेट केले मरण आणि डोनेशन घेताय डोनेशन दिले कोणाले बांबोले जेम सिंग न्यू पड पुरगी नाही दोतोर पण शिंपाचे त्यांक शिंकोन दिला मरण पयलीं सांगत आलो एशकोन चाडय ना काय तू पहिले चाडयतालो आते चाडपाला आणि मागी हो जापा हाते लयता हांव चाडयतलो लयता हूं जावपा खातीर हे जावपा ते लयता हूं आणि कितें खाण बारा वाजले लयता हूं जा दे ना चोय कारा गेलो तू मेळलो नाही बाजार गेली बारण लादाईन आज 12 रांचे लादाईन आणि मागी दोन बुफे पार्टी पहिले का बर्थडे असतो बर्थडे रे बुफे पार्टी के सरे बायल मेल मु विशाल काय एकू यसो मूद मात्र तू दादले अगो याचे ते तुम्ही मरे आहलो कोताय मरे आणि माई नाहलो ना बगीच पडा एशको पहिले महिन्याचे वर्षाचे मरना मिसाक लोक चलो नसो चलो येतालो कोण आहलो लेनी वसो निवपा टेम्पो केलालो आता टेम्पो ना लोक मिसा येईना लोक मिसा जाईना आणि आता तू बायले गे मरना लाजीना आणि बुबी होत याची मुका कोणा गे मरना लाजीना आणि बुबी ना लोक मरना जावपाना तुम्ही कोताय आहलो ले माई नाहलो ले बगीच पडा कशो गातो आम्ही ना निम्या मरना आणि बुबी चको साके आम्ही साके तू दे रे मुका जाय तू क्या गो मुका आतुलो बायल रे मुका जाय ना रे कित जायना ओ साकू बारू बा तुझ्या नाही ना रे काय किरे दा रे चोय मागतोय हांव कित कोपान दाखयतो साक थंड मारू हा ओ साकेच कोबार नाही रावून दे यो तो नका वाटलाय नका भाई जुवन दादून मोठे आमचे सोले चोय हांव बांध दाखयतो दाबी चोय एश कोबार बाद हा कोण मरे आऊ जी तू तेलमा फ्रास किया हमरे ओय तू बाता देखो अरे मुझे डिलीवरी देखलो हा हा इथे प्लस होल्ड चोयल मरे ओय असो दादून मनीस असो नाही ओय दादून म्हणायचं तू मरे एश कोबार 50-50 ओय ओय चोयल मरे आता भालो तू गाव आत तू साक दोय हा चेप केला भाऊ हा चेप ए होतो तू सांगा साक धरून जाय चेप केला साकी बाजायना रे ए तू मासे धर गो आता मासे धर सकाळी गचो अगे तू दरे ती ना सोकला झोम निवडे त्याला ए चाक सोकला उडेला सामान आमगे ते सोकले बोरे वस्तू एक काम कर आता तुम्ही सात माझ्या गेलो हा आणि गरपा होय किती मोठे Men for
Music. The company that created history by releasing the first ever comedy film on VCD. Comedian Agustinos. Martaka. Sodnaka. Don't miss our other hit VCDs. Men First, musical, show. Superstar Zuza Rods, Levan Dile, Don't Saran Valley. The natural comedian Agustinos. Sorry, bye. Master character comedian Ben Evangelistos, Devak, Zai, Zalyat. शायना किरा उपकाले तुवें इतल्या तुडवाची आस करून आज मोशेला इतले तुडो आसा पूण तूं म्हज्या सांगाताक ना पेट्रोल पंपार ऑफिसान काम करतना बॉम्ब ब्लास्ट जावन देवान तुका मोचे वेंगीतले वेले हांव सारको एकसुरो जालो शायना शायना शेख म्हजे भाव जॉर्ज हांव चड दुखी जाला तुजी घरकान्नीची खबर आयकून मेरो सोल रेस्ट इन पीस चलय चेक हांव तुज्या घरा लागीं गेल्लो पूण तुज्या शेजाऱ्यांनी म्हाका सांगलें आतां तूं चड वेळ घरा लागीं बसना म्हणून तुजी घरकान्न सोंपल्या तेच सांगता तूं तुजो वेळ हांगासर सारता एक पण तूं चिंतीत रावलो जाल्यार तुजी जिवाची तूं वाट लावन घेतलो जॉर्ज तूं एकटोच आयला तुजी गोरकान तुज्या सांगाताक येवंक ना जॉर्ज चेक तिचो आनी कुगडास काडी नाकाय कित्याक जॉर्ज कितें जालां तुजी गोरकान तुज्या सांगाताक कित्याक येवंक ना चेक तुजे गोरकारी सवय घडला ते म्हजे गोरकारी सवय घडलेले जाल्यार आयज हांव चड खुशाल आसतलो पुढचे हे संवसारांत हांवें मनशावन तुडवाची चड आस केली हांव तुडवाच्या फाटल्यान धांवत रावलो आनी म्हाका म्हजी माय भयण भाव आसा तो साप विसरलो हे म्हज्या विश्वासपणाचो फायदो घेवन म्हजी गोरकान म्हाका सोडून दुसऱ्याच्या फाटल्यान धांवन केली कितें करतलो गोरी जात जाणा जॉर्ज फाटी एक पावटी मायन म्हाका फोन केलोलो आमचे रोमा बरें ना ताका हॉस्पिटलान घातला म्हणून रोमा बरें ना हॅलो जॅक हांव अश्विन उलयतां हा अश्विन कितें जालां सांग जाणा जॅक आमचे रोमा कितें जालां अश्विन रोमा संवसार सोडून गेले रोमा संवसार सोडून गेले आनी इतकेंच न्हय तुमची माय आमचे माय कितें जालां अश्विन आमचे माय कितें जालां अश्विन माय हॉस्पिटलांत चड सिरियस आसा आमची माय सिरियस आसा अश्विन अश्विन चेक जॉर्ज चेक मायक आनी रोमाक कितें जालां जॉर्ज चेक मायक आनी रोमाक कितें जालां देवान संवसार रचून उपरान मनशाक रचलो मनशान पोयात देवाक धोको दिलो कसलो देवाक फाट करून मनीस सैतानाच्या फाटल्यान घुसलो मनशाकूच लागून पोयात संवसार पातकाच्या उज्यान लासलो मोतीन तुज्या नियाल करून रानी संवसाराची नदर लाय गरीब उलासता हार गिरेस गोरी बांगले की ना
आदार आमकां दितलो म्हणून सांगो म्हाका पूण शेजारी तोंडार आसून बोलतेच सांगतालो लोकां बसल्या शेजाऱ्यांक मात तूं केन्नाच पाद येनाका आदले शेजाऱ्या ताईकूय बरे गुण आसले सदांच एकामेकाच्या मोगान तेल आसले आतां आमची मोदी शेजारी आसात वसले वयर सरत तर तूं रोकडेच फोंडान घालतात तसले आदल्या शेजाऱ्या ताई रितीक आसलेली बोरी एकटो घर बांदीत तर दुसरो आदार कोरी आतां दुर्गा बांदलेली म्हणून शेजाऱ्याच्यो मारामारी मनीसपणांची येले फकत आदले शेजारी आणि मोडे आधीचे शर्ट घाता तर चोयचे आमगे गोड चीफ मिनिस्टर दिसता आता तर चोय बा गोयल कामागे काम हा दिसत तू जाणा अंतने ताका जाय जाल्यार एक एक मिनिटान एक एक सूट आणि एक एक मोचांचो पार बदली करू येता पूण ही सगळी ताची पॉलिसी कशी आसा आम्ही बोली ना म्हणून तुका कोणी सांगला पळय किती गरजे आसते उलोवपाच्या हा किती उलोवपा जाय मातसं बेगीन उलोवया कित्याक म्हाका पेडणी पावना आतां पेणी बाबाचे म्हाका एक सांगू तू गोड चीफ मिनिस्टर हो पेणी रे गोंयची न्ही गोंयचो न्ही म्हाका एली सांग टाइम हा की तुमका लोकाय घर घर हेडो बोबाकू आठ टाइम ना की तुका बायली चढ उलयता तू सरा फुड्यान सुबेज उलयना का पयलीं सांग तुका कित्याक आहा तें गरजे कितें पडे आसा तें उलोवपाचें गोडचे आते तें उलोवपाचें तासप ना पावसाचो सीजन स्टार्ट जाला भायर भोवंक ना आनी भिजतलो कवा तूं हा तासप ना गोड गोड जोगला मोगला माल मुट्री तुम लाइट बंद उडयताय मागी ती लाइट राती कोळती येवपा आणि खबर कोना मागी सांग आमच्या भुरग्यांनी कितको दिवपाचें उलय रे तो उलयता या लायटीचे पडे कितें आसा न्हू ती हांव सांगता तुका ही लायट पडे म्हणटा न्हू ती गळ्या भितर तयार जायना ही लायट आमी कर्नाटका गव्हर्मेंटा कडच्यान विकती घेता आनी तुमकां म्हणजे गळीचे पडगे दिता आनी जेन्ना पावस आनी गडगड मारून चालू जालो सुरू जालो ठट करून ती लायट बंद पडटा ती आमी बंद करिना ती थंयच्यान बंद जाता कर्नाटका आनी ते मागीर तुमी आमचेर घालता ती लायट थंय बंद जाता म्हणटा ती लायट कर्नाटकसान इकती घेवच्या परस तुमकडे हिंगा तयार करूंक जायना कशी जातली कितली पयशे जाय कितली पयशे आमचे कडेन आसा रे आमचे कडेन पयशे ना तिजोऱ्या गांजील भोंवता फकत लायटूच घेवन तुमकां पयशे ना तर आता हे थोडेशे करोड घेवन तू फिल्म फेस्टिवल करता ते पयशे हुंयचे तेच तर पयशे घेवन ती लायट करूंक जायना रे मोबाईल चड उलयता हे चड उलयता म्हणटा तो लायटीचो मिनिस्टर कोण पळय त्या लायटीच्या बाबतीन कितें उलोवपाचें आसा न्हू म्हाजे कडेन उलय नाका लायटीचो मंत्री आसा कामत बाब लायटीचो मिनिस्टर तू हय तुका वायरिंग करूंक कळना कोण कोण जाल्यार तुका मिनिस्टर केलो कोणे आनी केला म्हाजेर घालनाक रे तुम्ही सगळे चोर शिंकोप आसलेल्यान फॉरेस्ट मिनिस्टर करता आणि शिंकोप नासलेल्यान एड्युकेशन मिनिस्टर करता अरे आमची पोरसा गोरी पोरसा जेवणाक पाद्यशर जाता आणि तुम्ही व्हडले व्हडले मॉडेलां घेऊन भोंवतात कामत बाब फाल्यांच्यान कितें करपाचें जाण तूं सगळी गाडी काडून गॅरेजीन दवरपाच्यो आनी सायकलीन भोंवपाचें आमचो तो तांबडो दिवो आसतो फाटल्यान आसेंता लावपाचो कळ्ळें चल कळ्ळें म्हणटा अरे सगळे लायटीचे हांबे लायलेले आहात लायट्यो हांबे आहात पूण सोऱ्यो ना केन्ना सोऱ्यो घालतले तरी किती आयकता हे
जे खांब्या सरी ना सगळे खांब्या सरी घालून चढ सरी कमी पडली सुतले बांधून चढ लोका खुशाल करून जाय अरे लाटी चाल नो सगळ्या वाड्याने नो घातल्या आम्ही घातल्या आम्ही घातल्या उदक रे ना उदक खेळणं सुट्टेल्यात रे किती आणलं बघ ती आम्ही किती आणलं या ऐकू कू सगळे नळा उदक त्यांना पाऊस पडून चालू झालो उदर ना भरजे कू सर ताडीची पुला कनेक्शन माल सर अरे पुटाळीची पुला माऱ्या नाला खाऱ्या बाना माऱ्या कसली उदो जाऊ सडा रे सडा रस्ते रस्ते रे रस्ते आम्ही गेल्या रस्ते आम्ही गेल्या बीजेपीत गेल्या दामवर रे रस्ता हा वो आता वो धामरा मंत्री कोण ते पाड धामरा मंत्री ना मोस्ता और रस्त्या मंत्री कोण मडकई का घ्या आता मडकई करा फोन करा ताक सांग तागेले मडकी फोडून पडली मग फोडू म्हणून सांग तागेले मडकी किती ना रस्त्या धामरू सर अविधी शेण काढून देईन शेणाला लागून उरला तेच तो शेण मका आता मिळालेले तुमच्या थोड्या वाटलेले असली शेण अरे मिळाले रे तुम्ही आता तुमकडे पैसे ना म्हणता अरे हिंदी फिल्म फेस्टिवल करपाचे हा ओडेशी क्रूड देशपेश करपाचे अरे मेले आमच्या गोंया हिंदी फिल्म फेस्टिवल म्हणतात ते हिंदी प्रोड्युसर हुई हात हुई हात एकलो तरी हा रे फिल्म फेस्टिवल आमचे तियात्री तुम्ही सदान म्हणता मरे आमची कोंकणी माय हिंदी पिक्चर काढाय रे हिंदी हा रे हिंदी हुई हा मेले रे तुम्ही आमका एवॉर्ड दितेले आमका एवॉर्ड तुम्ही दितेले एवॉर्ड दिवपा याद दर फाल्याच्यान सगळे तियात्रीचा एवॉर्ड दिवपा जाईल हा सगळे तियात्रीचा एवॉर्ड दिवून सर आणि तियात्रीचा दिवून तियात पडोवपा लोक येतात त्या लकाकू एवॉर्ड दिवपाचे आणि त्या म्हणताले आणि तियात पडयता म्हणून तियात चलता ताका कवरां घालून चाचाऱ्यांनी दिवून सड अरे मेरे तुम्ही तियात्र साई मोठी झाली हा आमके मोका हल्ला तो एकच आम तियात्र साई मोठी ता तो एकलोच काय पण देवान होईलो कोणतो आमके फादर फ्रेडी चुकली देवाले ना रे चुकली ओय देवान ताका वरंग फावन आसले वरंग जाहलेले ते तुमका पिशे गोंयकार पिशे यावे म्हणचे पडटा एक गोंयची भाडकान सुसेगात पेटोवन निघून आसा जमीन आसली भुतान भायर धाडून पासपोर्ट करून विकली तू आसली तुवेचेर बलात्कार जालो थोडे कितें खबर केले काय तू कायटा नासलो एकलो म्हाका धमकी दिवन ब्लॅकमेल करतालो कितें जालें पिलो लिव्हर फुटले आणि तो मेलो तुझे सगळे आशा पूण आता तिका मातयेक लाव कोण आशा हांव आसा कितें जालें ते कास रोकाची पुताय तिचेर विसर घातलो जाल्यार पूण हांव तिचो पूत कसो जावन तिची कूळ मातयेक हांव लायतलो पटेल अंकल आमचे घर आसा